आमच्या जेजून देवा कडेन मागोवन पवित्र आत्मा दिला. आमचे दोळे बंद करूया. आमकां तो पवित्र आत्मा दिश्टी पडना, पूण आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी आमच्यो घडण्यो जाता तेन्ना आमच्यांनी पवित्र आत्म्याक ओळखोंक जाता. तर आयज तेंच असलेंच कितें आमच्या जिवितान घडोवंक, पवित्र आत्म्याची वळख आमकां मेळोंक, त्याच पवित्र आत्म्याक आमी ताच्या लागीं उलोवया आनी आमकां शिकोय म्हणून मागोया. कित्याक ही जेजूची भासावणी आमकां. हांव बापा लागीं मागतां, तुमकां एक शराती दितां, तो पवित्र आत्मो. तो तुमच्या सांगाताक रावतलो, तो तुमकां शिकयतलो आनी हांवें तुमकां शिकयलां तें तो उगडासाक हाडटलो. आमकां जायत्यो वस्तू शिकयलेल्यो आसा जेजून, पूण त्या काळार आमी नासलेले. त्या काळार जेजू उलोवंक आमकां मेळोंक ना, पूण ह्या काळार जेजू आमकां उलोवंक मेळटा पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आनी तो जावन आसा पवित्र पुस्तका वयलें पवित्र उतर. आनी हें उतर जेजूचें. स्वर्ग आनी संवसार सोदतलो, म्हजीं उतरां सोरचीं नात. तर वैदनिया, हें तुजें उतर पवित्र आत्म्याचें. पवित्र आत्म्या आमकां शिकय. आमचें जिवीत सासणाक सरचें ना तुज्या उतरान भरलेलें जाल्लें जाल्यार. आनी तें आमचें जिवीत तुज्या उतरान बरोवंक जशें पवित्र आत्म्या आमकां दिला, त्या पवित्र आत्म्याकूच आमी उलो मागता आनी शिकोय म्हणटा पवित्र आत्म्याक. जेजू तुवें सांगलेलें उतर आमी शिकोवंक, तुजेर आमी सदांच आमचो विस्वास दवरूंक, तुवें दिला तो बरोवचो, तो तुजो मोग आमच्या काळजांनी ओतला, तो मोग आमी जिवाळ करूंक. सदांच जें बी रोयल्या उपरांत आमी उदक घालता, तेच भाशेन आमच्या काळजांतल्या बियाक आमी उदक घालूंक. आमकां तुजी मजत कर. हें मागता हांव बापा तुज्या पुता आनी आमच्या सोमिया सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. आनी सगळीं म्हणया अनेक पावटी व्हडल्या ताड्यान खऱ्या मोगान आमेन. देव बरें करूं. बसात. आतां आमेन आमी म्हटलां. आमेन कित्याक म्हटलां आमी जाणा काय? सोत मानता देखून. कित्याक सोत मानता तुमी? कितें सोत मानता? देवाची खबर. खंयची खबर? पळयात कितले भाशेन आमी जें कितें आमी मागलां आतां पवित्र आत्म्या आमकां शिकोय म्हटलां. आनी म्हटलां आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हें मागता. होय काय ना? होय. आतां ह्या उतराक आमी आमेन म्हटलां. कित्याक आमेन म्हणलां आमी? जें कितें आमी उचाल्लां आमच्या तोंडान तें उतर देवा बापा कडेन आमी हाजीर केलां आनी आमी म्हणटा आमेन. दुनिया तुवें आमकां दिलां देखून आमी सोत मानता. कितें दिलां? पवित्र आत्म्याचें देणें जाणवाय गिन्यान. समजता? सगळें आमेन म्हणना वय हांव सोत मानता. आमी सगल्याक सोत मानता. जेजूच्या कांयनी बरो जालो वय हांव सोत मानता. जेजून म्हाका काम दिलें वय हांव सोत मानता. पूण स्पेशल हे मागणेचो हे घडयेर आमी कित्याक सोत मानता? हे घडयेर पवित्र आत्मो आमकां शिकयता म्हूण आमी सोत मानता. आयकलां? कोण शिकयता? ब्रादर शिकयना. पवित्र आत्मो शिकयता. पवित्र आत्म्याचें उतर, पवित्र पुस्तकाचें उतर म्हाज्या तोंडान वेता, तोंडांत कानान म्हाज्या भितर वेता आनी तें उतर भायर सरता. तुमी आयकता आनी तुमी शिकता तेन्ना तो उतर तुमकां शिकयता, तो पवित्र आत्मो तुमकां शिकयता. आनी हाका आमी आमेन म्हटलां. वय हांव सोत मानता त्या उतराक. होय काय ना? म्हणून आमी जाणा जावंक जायी कितेंय आमी केन्ना मागता आमी कित्याक आनी कितें मागणें कोत्ता. म्हाका काम जाय, कामाक लागून मागणें कोत्ता. तें सांगलां
फिलिपीन 4:19 कितें म्हणटा, म्हजो देव आपल्या ओडदारपणान जेजुकाच्या संवकारान सगल्या म्हाज्या गोरजांक पावतलो. आमेन. म्हणल्यार जें कितें म्हाका गरज आसा ती देवान म्हाजी दिल्या म्हणून हांव म्हाजे फुडेंच आमेन म्हणटा. तिगासर हें लागना. म्हणजे दर एक एक वस्तूक, एक एक घडयेक, एक एक गरजेक आमी आमेन म्हणटा. आनी देवाची वाखाणणी करता, वय दुनिया हांव तुजेर पत येता, वय हांव तुका सत मानता, वो म्हाका पेकोवणी जायी. आमच्या जेजूच्या गायनान बरो जाला, आर्गां तुका जेजूक आमेन. आमकां जाय तो वेळ मागणी करची गरज ना, दिमी घालून रडची गरज ना, जर आमी भावार्थान मागणें कोत्ता जाल्यार. समजता? आनी भावार्थाचें मागणें जेन्ना आमेन म्हणटा तेन्ना मागणें आमचें पुरी जाता. आनी हेका लागून म्हटलां जेजून सगले कडेन जे पेकोवणी कोत्ता थिंगा तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली म्हटलां काय ना. थोडे कोण म्हणटा तुजी पातकां बोगसली. भावार्थ देखून उजार करूंक ना तेजो, पूण आदींच सांगलें जे तुजी पातकां बोगसली. म्हणजे कित्याक म्हटलें तें पातकां बोगसली म्हणून? तिका त्या वेळार नवें जिवीत फावो जाता. तो आशेन आनी ताणेन रावता. बार्तोलोमेव कुड्डो आसलो, भीक मागतालो, पूण ताणें आयकलेली खबर जेजू पेकोवणी दिता. ताका आस जाली म्हाकाय पेकोवणी. आनी तो म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. आनी जेजून तो ताडो आयकलो आनी ताका आपोवंक धाडलो. पूण तो लोक कितें म्हणटालो, आरे कुड्ड्या उगी राव रे, बोवाळ कित्याक मात्ता. आमकांय म्हणटा न्हू, आगो तिका कित्याक वयता तूं. पूण जर तूं देवाकडलो मात्ता जाल्यार तूं कित्याक वयता तें तुजी आशा जाता. आनी तुज्या वरवीं ताकाय ताडो आयकोंक येतलो मागीर. जो कुड्ड्याक लागून तो कुड्डो बोब मात्तालो, पूण कुड्ड्याक पेकोवणी मेवली, कुड्ड्याचें मागणें देवान आयकलें आनी त्या कुड्ड्याक लागून फुडल्या दुसऱ्याय लोकांक अदीक भावार्थ वाडलो. जेन्ना तो बार्तोलोमेव भीक मागतालो तो बरो जालो, तो जेजूचो पाटलाव करूंक लागलो. आयज तूंय जग बरें जाता, तुकाय जिवितान कितें सोदता तें मेवतलें. तूंय कुड्डें आसलें, घोडे दोळ्याच्या नदरेन कुड्डें नासलें, पूण भावार्थाचे नदरेन कुड्डें आसलें, हेजे पेकोवणीचे नदरेन कुड्डें आसलें, वो संवसाराचे गिरेस्तकायेचे नदरेन कुड्डें आसलें. पूण जेन्ना जेजूशी पावलें, जेजूचें उतर तुका मेवलें, जेजून सांगात केलो, तें कुड्डेपण तुजें गेलें. तुका पळयले उपरांत तें जायत्या जाणांचें कुड्डेपण काडलें. वय काय ना. एका लागून ते म्हणटाले जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. आनी ते ताका बोब मागताले. पूण तो जेजू ताका तो कितें केल्लें जाय, कितें सांगलें ताणें, म्हाका नदर जाय. तेणें डिबी घातली, तो रडलो ना. तेणें तेजो ताडो आयकलो, जेजूचो ताडो आयकलो, जेजू अमकें कोत्ता म्हणून आयकलें आनी तेणें आपलो ताडो उबारलो आनी सांगलें घे तुजी नदर. आनी ताका नदर आयली. कितें केलें तेणें मागीर, तें कितें भिकेचें वस्त्रां आहलें, कोट्टी घाली, बोडी घाली, कितें आहलें तें सगलें तिका सांडलें आनी उडयो मारून तेच्या फाटल्यान चलोंक लागलो. पळयात तेच्या भितर आमच्या फरक भितर कितलो फरक आसता पळय तो. आमी देणी घेतात, आमचें कुड्डेपण काडटा, आमकां नदर मेळटा, आमी कितलो फाटलाव करता काय. पयलीं आमकां टायम आसता, कितेंय जावं हांव जेजूक सोडची ना, हांव बरी जाल्यार हांव सदांच वयतलीं, हांव परगट कोत्तलीं, हांव जेजूच्या खाटा आड भोंवतलों, हांव देवाचें उतर परगडटलों. सगल्यो पोके फोंगेट्यो, सगल्यो पोके फोंगट्यो. हांव बरो जालो म्हूण पयलीं हांव तेन्ना दुयेंत आसलो, मोडकाय करूंक जाय, हांव बॅड रिडन आसलो, आतां म्हाका चलोंक भोंवंक ताकूत नासली. तेन्ना म्हाका जेजू जावो आसलो आनी जेजून म्हाजो ताडो आयकलो, जेजू म्हाज्या सांगाताक येयलो, जेजून म्हाका घटाय दिली
आतां हांव बेकार रावूं, आतां बरो आहा कितें करूंक नाका, म्हाका बायल ना, म्हाका भुरगीं ना, आनी बेडार आहा तेन्ना कोण आहलो काय? तेन्ना जेजू आहलो. आतां बरो जालो, आतां बायलेन भुरगेचो हुस्को जालो. न्हू गो बाय? एका आमी आमेन म्हणटा काय? हें काय तें आमचें सतमंता म्हणटा तें? हो काय तो विस्वास आमचो शिवर्तमानाचो? हो तो पूर्ण विस्वास? आनी हाकाच लागून भाग्यवन पेद्रू भाग्यवन पावलून करीतकारां बरयल्ले ते चिटी त्या उतराचो हें स्वताच उगडास करात. हांव म्हाजें उतर तुका दिलां, वो हांवें उतर म्हाजें देवाक दिलां. त्या भावार्थान हांव जियेतां काय उरना? म्हाका हांवें तपासूंक जाय. म्हाजीं उतरां हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय, तेन्ना हांव म्हाका तपासतां. हांव चड कोणाक विचारतां? कितें केलां गो तें? च्या बरी जावंक ना. म्हाजी संवय पयली आं, म्हाका च्या बरी जायी, गोड जायी, साकर उणी जावपाक कोंताक जायना. हांव रोखडोच उगडास करतां. हांव कितें पेशंट गो, कोडू घालता ती म्हाका? म्हणटूच म्हाका कितें जाय? बरें जाय. हांव कोणाची चूक करतां? कश्ट करून च्याव केल्यार आनी कितें केलां, म्हाका आयतें दिलां, तरी हांव गुन्यांवकारी तेका कोत्तां. हो म्हजो भावार्थ, हें म्हजें मागणें. हांव कोणाचेर चलतां? म्हाका तपासतां हांव म्हाका तपासतां हांवें कितें केलां काय म्हणून? म्हाका कितें जाय तें पेल्याक जाय. आतां तेणें केलां, म्हाका खुशालकायेक लागून म्हाका खुशालकाय जाय आसली, वय काय ना? तेणें केलां म्हणून हांवें ताका खुशाल केलें तो आं बरें केलें, देव बरें करूं आं म्हटलां काय कितें केलां गो तें? पोत्तून ताका दिलां, तेज्या कश्टाचो ताका निराशय केला. वय काय ना? हें देवाचें आमकां आपोवणें. जाल्यार हें तपासून पळयात. भाग्यवन पावलू आमकां शिकयता. देवाच्या उतराचेर तुजो भावार्थ आहा जाल्यार, हांव भावार्थान जियेतां जाल्यार म्हाजो भावार्थ तपासूंक पयलो म्हाका तपास. हांव पयलो कोणाक तपासतां? लोक चड येता गो थिंगा? कोणाक तपासतां? लोकांक. कितलो लोक आहा गो थिंगा? जाल्यार येता हांव, लोक चड आहा जाल्यार. आनी थिंगा कितें म्हणटा? तो लोक कित्याक घेवन? ना तो ब्रादर तो तो बरो ना रे, तो जाणटो असो कोण एकलो कडकडटा मायक घेवन. तेंच पोन्नेच सांगता मग तो पोन्ने तेंच पयलें सांगलें तें आयजूय तेंच सांगता. म्हज्या भाव भयणांनी, तें पोन्नें देखून जाल्यार आनी तें कडकडटलें देखून जाल्यार तुकोडें एक आसलें आनी तेजें एक तुका दोन जालीं. आनी दोन बडी हूं एकठांय धरल्यो जाल्यार ते बेगीन मोडना, तुका आदार मेळटा. त्या ब्रादराचेर नदर दवरिनाका, वो तो लोक येता तेजेर नदर दवरिनाका. नदर दवर देवान दिलेल्या एका उतराचेर आनी तुकोडेन आसा त्या उतराचेर. तुजीं दोनूय उतरां एकठांय कर. तुजीं चिंतनां आनी आयकलेलीं उतरां. समजता? आनी एक पाटी सांगता. तुजीं चिंतनां आनी आयकलेलीं उतरां एकठांय कर आनी तीं कोसाक लाय. तीं उतरां तुज्या भावार्थाक आहा जाल्यार पळय, त्या उतरांनी तूं चल्ला वो ना चल्ला काय तुज्या चिंतनांनी चल्ला. चिंतनांनी चल्ला जाल्यार देवाचें उतर ना जाल्यार तूं कुड्डो आहा. खूंय हांव कुड्डेपणांत आहा. देवाचें उतर म्हाका कुड्डो करिना, देवाचें उतर म्हाका उजवाड दिता. आनी तें खंयच्याय बरोबर तोंडांतल्यान भायर सरलां तें पवित्र पुरुसाचें उतर जाल्यार तें तुका उजवाड दिता. पूण तुज्या चिंतनाक लागून तो कोण कडकडटा, तो कोण मात्रो वो तो कोण आनी कितें असलीं तुजें चिंतनां अशीं उतरां भायर सरल्यां जाल्यार तूं तुज्या चिंतनांनी चल्लां, तूं काडोकान आसा.
समजलां तुमकां? काडोखान राव नाका, उजवाडान येयात. आनी त्या ब्रदराकूय तुमचो उजवाड दियात, ते भयणीकूय तुमचो उजवाड दियात. आनी तो कसो दितले तुमी? जें कितें तुमी नको तें तुमी विचारात. तुमकां नको म्हळ्यार तुमी जायते जाणां आसतलीं, पूण तुमकां समजोंक ना तें तुमी विचारात आनी तो पोत्तून उजवाड घेवन तुमचीं पावलां उजवाडान चलयात. अशें उतर आमकां सांगता इस्तोत्राचो बूक 119 आनीक वोड नंबर 105. तुमकां कितें काडूंक जायना बायबलू? दुखता काय वजन लागता? बायबल कित्याक काडला? शोरूम तो तें उतर वाचून तुमच्या तोंडान घालून तुमच्या काळजा मनान तें घडोयात. तेन्नाच तें उतर तुमच्या जिवितान उजवाड पेट्टलो. हे लायटीचो उजवाड न्हू. जेजून सांगला हांव संवसाराचो उजवाड. संवसार म्हाज्या जिविताचो. हांव ह्या संवसारान जियेतना म्हाजो संवसार कसो वचोंक जावो? काडोखान काय उजवाडान? काडोखान गेलो जाल्यार हांव दुयेंसान, पिडेन, कोश्टान, लाचारपणान, उणेपणान, गरीबकायेन, कुडणायटपणान, दुस्मानकायेन जियेतलो. उजवाडान जियेता जाल्यार काल्तीकायेन, लानवीकायेन, दयालकायेन, मोगान, शांतीन, समाधानान हांव जियेतलों. दोन वस्तू आसा, जाय ती विचून काडात. तो तुमकां मोग, शांती, बरेपण जायें, गिरेस्तकाय जाय जाल्यार देवाचें उतर उलयात वाचात, उलयात वाचात आनी शिकात. नाल्यार संवसाराचें चिंतना घेयात, कांय ना. खंय गेल्यार खंय मेवना, कितें केल्यार कांय जायना. हें मागणें असलें तें मागणें असलें तें आमी सगळें आमची चिंतना उलयता. कोण उलयता? चिंतना उलयता. बरयलेलीं उतरां उलयना. आमी कितें उलोवंक जाय? बरयलेलीं उतरां. आमी घेवन येयल्यात बायबल, हांकेन दवरला, उदको करूंक ना. त्या उतराची समजणी कशी भितर येतली आमकां? तें उतर तोंडान उच्चार करात, कानान आयकोन घेयात, मनान घडयात. तशी च्यायेन साकर घातली म्हणटा तशीच दवरून च्या पिता काय फिरयता? तेन्ना च्या कोडू जाता. जाता गोडू? तुमचें जिवीत गोड जावंक जाय जाल्यार देवाचें उतर फिरयत राव. प्रेज द लॉर्ड. 119, 105. म्हज्या पावलांक तुजें उतर, म्हणत सगलीं. म्हज्या पावलांक तुजें उतर, उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. आनीक फावटी. म्हज्या पावलांक तुजें उतर, उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी हिंगा वळखोंक मेवता हांव काडोखान आसा आनी उजवाडाक आहा जाल्यार. आनी जरी काडोखान आहा जाल्यार म्हाका उजवाड जावो हांवें कितें करूंक जाय? आं? खंयचो उजवाड खंय मेवतलो? ही लायट घालून चलोवंक जावो? उतर घेवंक जाय. तुजें उतर म्हाजो उजवाडाचो दिवो, पावलांक म्हाज्या. ह्या पावलांक न्हू, दर दिसाक. आयच्या दिसाक तर हांव दुयेंत आसा, म्हाका पेकोवणी जायी जाल्यार हांवें जेजूचें उतर म्हाज्या जिविताक उजवाड दिवंक जावो. जेजू तुज्या कांयनी हांव बरो जालो, अर्गां तुका जेजूक. जेजू तुज्या कांयनी हांव बरो जालो, अर्गां तुका जेजूक. एटलीस्ट 10 पावटी म्हणून सुसेगाद रेस्ट घे. देवाक थँक कर. अर्गां दित राव. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वखाणी तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, अगलाप तुका जय, स्तुती तुका जेजू. अरे कित्याक लागून बाबा? कित्याक तुज्या कांयनी हांव बरो जालो मरे. तुका ताळो आयकोंक येतलो. जेन्ना तूं म्हणत रावता अकस्मात तुका ताळो, अरे कित्याक लागून तूं बोवाड मारता? कित्याक लागून? हांव तुज्या कांयनी हांव बरो जालो. हांव तुजे उपकार आठयतां. जरी कोणूय एक रीणकारी रीण दिता तो पयस वयता आनी तें रीण घेतल्या उपरांत भरपूर ग्रेस जाता. कित्याक त्या पयशांनी हांवें धंदो केला. आनी थोड्या काळ्या उपरांत तो रीण दिल्लो मनीस येता. ताका उडास येवंक नासना वगत येयल्यार हांव वयता, अरे बाबा देव बरें करूं तुका. आनी जर आतां म्हणया आनी कितें अशें अकस्मात दुसऱ्यांचें कितें हेंच म्हाका वाकाणटा हो, कित्याक रे? अरे भाव म्हण तें म्हाका तेन्ना कितें दिलेलें आदार, ताका लागून हांव ग्रेस जाला. तेच भाशेन जेजू दिला आनी पयस गेला. कितें गेला? पयस गेला.
आनी जेन्ना मागीर आमकां तो लागीं आमी हाडटा ताका केन्ना आमी दुयेंत जाता कितें करता पळय तेन्ना आनी तरी आसा तो थिंगा रावन आमकां आशिर्वादान बोत्ता. आनी तो दिसता अरे कितें जालां कित्याक लागून तुज्या गायने हांव बरो जाला, तुज्या गरीब गायन हांव गिरेस्त जाला, तुज्या उतरान म्हाका जिवीत मेळ्ळां. आनी जेन्ना हें हूंय मेळटा जेजू हूंय मेळटा बायबलान पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका आमी. पोन्न्या कोरान म्हणटा सोर सोक्तीगोवन देव उलयता. हे 2 उतरां हांव तुमकां पोत्तून पोत्तून येयलेले पावटी ही उतरां गायल्या शिवाय हांव तूं वचना. पोन्न्या कोरान म्हणटा सोर सोक्तीगोवन देव उलयता. तिका पवित्र पुस्तक म्हणना, पूण नव्या कोरान देव म्हणना. नव्या कोरान म्हणटा पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणल्यार कोण सांगता? सोर सोक्तीगोवन देव सांगता. म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणल्यार जिव्या देवाचें जिवें उतर. हें आमी बरे भाशेन ओळखूं येना. देखून तो पोन्नो सोरो आनी नवो सोरो. आतां एक भयण म्हाजी जात्ताली ब्रदर मातशें तें म्हाका शिंकोय न्हू तें पोत्तें. हांव सांगताय तुका शिनाल कोत्ताली तूं म्हाका पळयत नासलो. भयणी हांव पयल्यार पासून तेन्ना जे दोळे लावपाचो ना. कित्याक घोडे म्हाजी चूक काडटा जाल्यार मदीं बरो हांव लिपल्यार हांवें नदो तुजे वयले काडून हांव लिपलो न्हू वय काय ना. म्हणटूच म्हाका तुमी अशें केन्ना सिनालान पयलें हांव केन्ना पळोवपाचो ना. तूं तोंड उगडून उलय म्हाका कडेन. हांवें तुमकां सांगलां तोंड उगडात. हांव तेन्ना तुमचे कडेन उलोवंक तयार आसतलो. सिनालांनी उलयत जाल्यार हांव पळोवचो ना पासून. हांव मुद्दम पयल्या दीस पडपासून हांव हाट करतलो, दुसऱ्या कडेन पळयतलो. कित्याक आमचो देव उतर. आमच्या देवाचें उतर आमच्या काळजान आसा. आनी आमी देवाचो मोग कोत्ता जाल्यार आमी देवाचें उतर उलयतलीं. वय काय ना. बरे भाशेन उलोवंक शिकोया आमी. उलोवंक आमकां गरज आसा. उलयल्या शिवाय आमचें जिवीत बोल्दोप जावचें ना. आमी उलयता तेन्नाच आमचें जिवीत बोल्ली जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. कितल्या सवकास म्हणटा. मातशी उबी रावत पळय सगळीं. थोडीं जेमेता रोखडींच लागलीं जेमेक. काही समजना म्हाका. सगळीं म्हणत हालेलुया 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 रबा शिरा बरा बरा बला बाशा हालेलुया 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 हालेलुया. जीसस थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बसात. कोणाक जेम येता जाल्यार मातशें तोंड धुयात. हांव तुमचें नांव काडिना आनी तुमकां बोटूय दाखयना. ताका जेम्याक बरें न्हू. तुमकांच लुकसाण, म्हाका लुकसाण जायना, पूण म्हाका लॉस जाता. ताका हांवें उबें रावन तुमकां शिकयलें, तुमचे कडेन उलयलो, तुमचे उद्देश हांव शिकोवंक सोदतालो, पूण म्हाका शिकोवंक मेळोंक ना. हांव लॉजेक सांपडलो. समजा तुमकां वय म्हणत. देखून म्हाका उलोवंक लायता. उलयता उलयता जेम येयना. मागणें कोत्ता कोत्ता जेम येता. कितें जाता? मागणें कोत्ता कोत्ता जेम येता, पूण उलयता उलयता जेम येयना. तुमी हिंगासर शिकोवंक येता, हांव हिंगा शिकोवंक येयला. तुमी उलयत जाल्यार तुमच्या उतरान हांव शिंगतलो. तुमकां हुशीना म्हाका शिकोवपाची? शिकयतली म्हाका? उलयतली म्हाका कडेन. प्रेज गॉड. देव बरें करूं. तें म्हाका आसा तुमच्या मोगाची. तुमी इतलो म्हजो मोग कोत्ता, हांव आदी फुडें तुमकां वाखाणटा. थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. ताका लागून आमी आमकां तपासून काडूंक जाय. ताका लागून आमी आमकां तपासून काडूंक जाय. आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. ब्रादर सांगना. हें म्हाजें व्हडपण न्हू. हें देवान दिल्लें उतराचें व्हडपण. कितें वाचलें तुमी केदो? बायबल कार्ड सांगलो. कित्याक लागून? आं? (119) 105. देवाचें उतर आमकां एक उजवाडाचो
दिवो. आतां खंयचो दिवो सोदतले आमी? म्हणून देवाची भासावणी आमकां जाय. आमच्या जिविताची भासावणी आमकां जाय. आमची वाट आमकां जाय. आयज आमी हिंगासर येयल्या कसली चिंतनां घेवन कसली आशा घेवन ती पुरी जाल्या शिवाय ह्या जाग्यार आमी भायर सरोन वयची ना. जाणा तुमी? जाल्यार म्हणत हांव आयज ह्या जाग्यार येयलां म्हजी येवजण घेवन ती येवजण पुरी जाल्या शिवाय हांव ह्या जाग्या वयले भायर सरचें ना. कित्याक? जेजू ही भासावणी तुवें म्हाका दिल्या. तूं कश्टावताय, तूं वयच्या बारान आसाय जाल्यार म्हजेशी यो आनी हांव तुका समाधान करतलों. हें तुजें आश्वासन घेवन हांव आयज तुज्या मुखार तुज्याशी एकठांय जालां. तुवें बसायलेले भासावणे वरवीं तुवेंनूच म्हटलां तुमी दोग ते एक जाण म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यात हांव तुमच्या मदें हाजीर आसां. हे भासावणेचेर हांव स्वत मानतां. हांव तुजेर पातयेतां आनी जें कितें म्हाका जाय तें दिलां म्हणून हांव तुका आर्गां दितां. आर्गां तुका जेजूक. आनी हीच उतरां म्हणून हांव जेजू तुजी भासावणी पुरी कोत्तां. तुवें सांगलां तें म्हाज्या जिवितांत आदी फुडेंच घडलां म्हणून हांव तुजेर पातयेतां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां पळयात कितें घडटा आनी कशें घडलां तें. म्हणणेचें पुस्तक 4:20 वर आनी 20 वर्सान 20 ते 22. सगळीं पुस्तक काडात कोणाकोड्या खातीर. तुमी कित्याक तुमचो बायबल घेवन येयनात? इस्कॉलाक भुरग्यांक तुमी बूक घरा कडेन दवरून बॅग दिवन धाडटा. तुमी सगळ्यांनी बॅग हाडल्या. हांवें पळयलें म्हाका दिश्टी पडटा सगळ्यांची बॅगां आहा पयशांची. बसीक तिकेट जाय न्हू ब्रदर. भयणी बसी तिकेटीची चड उडास करिनाकात. ना जाल्यार म्हाकोडे मागात हांव हाल्यार हांव दिता तुमकां तिकेट काडून सोमती. पूण देवाच्या उतराची तिकेट घेवन ती काडून घरा वचोंक चिंतात. फुडल्या तुज्या जिवीतभर ती तिकेट उपकारतली तुका. ती एक्सपायर जायना. बसीची तिकेट तूं पावलें म्हणटा काबार जातली. पूण पवित्र पुस्तकाची तिकेट तुवें काळ्याची भासावणी घेवन तूं वयता जाल्यार तुजें जिवीत बदल्ल्या शिवाय ती तिकेट तुजी काबार जावची ना. हालेलुया. हालेलुया. दुसरे फावटी येतली बायबल घेवन. व्हडलो जायना जाल्यार धाकटो पूण हाडत. आनी तोय तो तुमचे कडेन जायना जाल्यार म्हाका सांगात. हांव तें बायबल हाडून हिंगा दवरतां तुमकां दिवपाक. कोणा कडेन जायना पळय ती म्हाका सांगता बायबल जायना म्हणून म्हाका कडेन घेवपाक. आयकलां? लजे नाकात आनी भियोय नाका सांगूंक. ओ ब्रदर, देवाच्या उतराक उतक्या मोनाचो उरलेल्याक न्हू. उरलेलें कांय दिवंक जावचें ना. पूण देवाच्या उतराक कोण भीक मागता कोणा कोण बायबल घेवंक जायना म्हणटा जाल्यार जरूर तो बायबल हांव दिवंक शकता आनी हांव दितां. आनी हें देवान म्हाका देणें दिलां दिवपाचें. दियात तुमकां देव दितलो. तुमी चिंतनाकात हांव जाल्यार बरो जोडून हाडटा आनी बरे पयशे तितूंतले काडून दिता म्हणून ना. देव केन्ना म्हाज्या रिणांत रावना. हांव एक बायबल जाता देव म्हाका 100 बायबलांचे दुडू घरांत हाडटा. प्रेज गॉड. हांवें सोदूंक वचोंक नाका आनी मागोंक वचोंक नाका. ऑटोमॅटिकली येता. देव जाणा हो म्हाजो पोत दिवपाक लागला तर एका तर आतां दिवपाकूच जाय हांवें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. वाच. म्हज्या पुता म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगतां हांव तुका कितें सांगतां ताचेर शीत दी. शीत दी. पळयात आतां चोत्राय राव 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 चोत्राय. न्हिदो नाकात. न्हिदोत जाल्यार शीताचें थोडीच जाणां आसा आमी हिंगा. जायतो लोक ना. आनी थोडे जाणां भितर तुमी जाणा म्हाजे दोळे पावरफूल आहा मातशे. कित्याक 4 दोळे आहा. 2 कुडीचे आहा आनी 2 संवसाराचे आरशाचे आहा चकचकीत. आनी ती आरशाच्या दोळ्यांनी बरी दिसता. मोठी बारीक जाल्याच्या पासून व्हडली दिसता. दोळे मातशे धांपल्यार पासून आख्खे धांपलेशे दिश्टी पडटा. चोत्राय तुमी म्हाका फटोयात हांव फटवतलों. देवाक फटयतात देव फटवचो ना तूं फटवतलो.
आयकलां तुम्ही म्हाका फटयात, हांव फटवतलो. देवाक फटयात, देव फटवतो ना, तूं फटवतलो. ताका लागून न्हिदो नाकात. आनी तुमकां कितें बी मेवता तें सैतानाक चोरूंक दिनाकात. चोत्राय. कितें म्हटलां? सांगात एकामेकाक, भावाक भयणाक सांगात, बाय चोत्राय दवर, बाबाक चोत्राय दवर. काय बरी हसतात, बरें दिसता. एकामेकाक जापायतात, एकामेकाक शिकयतात. हे मस्कोरे न्हू, हें सोत. न्हिदला ताका जापायतात. बी कोण चोरून वता तेजें बी चोरूंक दिना, राखण करूंक लायता. बरें गोर आहा, गिरेस्त जाल्यार आमी वॉचमॅन दवरता काय ना? वॉचमॅन न्हिदत जाल्यार पगार दितली? कामाक दवरतली? धांवडयतली. तुमी न्हिदत जाल्यार पगार मेवतलो? चोत्राय. देवूय सांगता आमकां चोत्राय. मागीर वाच, चोत्राय कित्याची ती? चोत्रायेन मोची उतरां आयक. न्हिदोन आयकोनाका, कानान आयकोंक येतलें म्हूण समजोवचें ना. कानांनी आयकोंक येतलें, उलय रे तूं, हांव आयकोतां. सांग रे ब्रदर, हांव न्हिदोंक ना रे, दोळे धांपल्या बेश्टे. ब्रदराक फटयता, तो फटवतलो. हांव आयकोता, तो न्हिदोंक ना म्हणटलो. देव फटवचो ना, तूं फटवतलो. कित्याक तुका कांय समजोचें ना. कितें जालें? तुका कांय समजोचें ना. ताका लागून चोत्राय, म्हजीं उतरां आयक. मागीर तांकां तुजी नोदरे भायर दवरी नाकाय. खंयचे नदरे भायर? नदर कसली? समजिकायेची. दोळे धांपल्यार तुका समजून येवचें ना, आयकोंक येतलें म्हाज्या भयणांनी, म्हाज्या भावांनी. दोळे धांपून आमकां जाय ती आयकोंक जाता, जाय ती सपनाय पडटा, विजनाय जाय ती येता. देव हांवूय सांगता, मागणें करता दोळे धांपत, तुमचें विजन तयार करात. पूण जेन्ना उतर आयकता तेन्ना दोळे धांपिनाकात. कितें घडटा ती समजिकाय येतली तुमकां, दोळे उदकी आसत जाल्यार. तूं एकलो मागणें करता तेन्ना दोळे धांप, तेन्ना न्हिदल्यार पासून कांय परवा ना. न्हिदेन पासून देव तुकडे उलयता. पूण जेन्ना एकठांय जाता पळय तेन्ना देव न्हिदेन उलयना, सैतान उलयन उलयता. ताका समजना, तुका समजोंक दिना, तो आयकोंक दिता. तांकां तुज्या काळजांत बाळगून दवर. खंय दवर? काळजांत. कानान दवर काय काळजान दवर? काळजांत. ब्रदर सांग रे, आयकोता रे हांव. खंय हा? कानान. पूण आयकोता आनी समजता जाल्यार खंय वता? काळजांत वेता. काळजांत. काळजान रोयलेलें बी किल्लोता. किल्लोता, कित्याक काळीज म्हाजें शांत. आमेन. रक्तान भरलेलें ना उदकान भरलेलें. मासाचें म्हणल्यार मोव जमीन. आनी बी गेलें जाल्यार झेरोल किल्लोतलें. आमेन. केन्नाच तें निर्फोड जावचें ना. प्रेज गॉड. ताका लागून तुज्या काळजांत तें बी सांबाळ. देवाचें उतर बरें बी चोत्रायेन आयकात, समजोन घेयात, तें काळजान रोयात, तें झेरूल किल्लोतलें. पोत्तून पोत्तून उडास करात, ताका उदक घालात. पोत्तून पोत्तून उडास करात, उदक घालीत रावतात, जाल्यार तें झाड जातलें. ती एक दाखवेल जातली आनी ती फोडां दीत रावतलीं. कितें जातलें? फोडां दीत रावतलीं. आनी ती फोडां बरीं जाल्यार फोड वाडटलें. फोडां वाडयत रावतलीं. ती फोडां बरीं जाल्यार दुसऱ्या जिवीत दितलीं. जिवीत. बरीं फोडां कितें करता? बरें जिवीत दिता. आनी त्या फोडाक पळोवन दुसरीं फोडां झाडाक वडकोता. झाडां. बऱ्या फोडाक पळोवन तें बरें झाड म्हूण ताका वाखाणटा. आमेन. आमेन. त्या फोडाक पळोवन झाडाक वडकोता आनी ताका लागून तें फोड जिवीत दिता. कितें दिता? जिवीत जिवीत. दिता. देखून जेजून सांगलें, हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो फांटो दाखवेलीक शिरकोंक ना तो फोडां दिवचो ना. जर तुमी हें उतर आयकोना, तुमच्या जिवितांतलें जें कितें तुमकां देवान बसयलां
तें मेळोवपाक टायम लागतलो. तें बेगीन मेळचें ना. जर तुका जाय म्हूण तूं येयला जाल्यार थिंगा येवन टायम वेस्ट आमी करतात. आमचेरूच आमी अन्याय करतात. आमीच आमचो वेस्ट, आमचो टायम इबाड करतात. हिंगा बरें पडटा म्हणून आमी हिंगासून न्हिदोंक येवंक ना. घरा कडेन लागोन ना आमकां न्हिदपाक? आसा काय ना? आसा. घरा कडेन जागो ना आमकां गजाली मारपाक? आसा. हिंगा कित्याक करूंक येयले आमी? देवाचें उतर घेवूंक, आमच्या काळजान रावूंक, आमचें जिवीत बोलदूंक. आमी आशेन येयल्या कितें तरी म्हाका जाय आयज. हांव शिकोवंक येयला खरो, पूण तुमचे कडल्यान कितें तरी शिकोवन ह्या जागे वयलें कितें तरी म्हज्या जिवितान व्हरोंक आयलां. हांव आतां वयता आसतना वाटेक म्हाजे बायले कडेन म्हाज्या भुरग्या कडेन चात्तलो. कितें जालां थिंगा? कितें आयकलां तुमी? कितें पळयलां तुमी? आनी ती म्हाका वाटेक सांगत रावतली म्हण आमी कितें तरी घेवन वयतलीं हिंगासन. हांव खूंय फेस्ताक वयता, बाजाराक वयता जाल्यार सगल्यांक घेवन भोंवना. काजराक वयताय जाल्यार हांव सगल्यांक घेवन भोंवना. हांव म्हणटा हांव काजराक येना, म्हाजी बायल रेस्पेराक वयता इगोर्जे मिसाक. वस हांव धाडटा. म्हाका काजराची उमेद ना. हांव ताका सांगता हांव सांजे येवचो ना, दासाकूय येवचो ना, काजार सोड, फंक्शनाकूय येवचो ना, वचना. पूण रेतिराक वयता म्हणटा जाल्यार यो म्हाज्या बराबर तूं यो, तुज्या बराबर हांव येता, म्हाज्या बराबर तूं जाय म्हाका. देखून आमी रेतिराक येता तेन्ना रेतिराक तुमी हांकां पळयता आसतलीं येयलेले फावटी आमी तिगांय जाण तुमकां दिश्टी पडटलीं. कितें जाणा? सांगातान दिश्टी पडटलीं. कित्याक हें आपोवणें आमकां देवाचें. तुमकां ना म्हाका आसा जाल्यार आतां तुमी तर आयज एक एकलीं कोण दुयेक घेवन येयल्लो, कोण घोवाक घेवन येयल्लो, कोण बायलेक घेवन येयल्लो जाल्यार देवाचें घर आयज भरलेलें आसतलें आसलें. वय काय ना? आनी कोणूच म्हणोंक पावचो नासलो थिंगा कितलो लोक आहा रे? कितलो लोक येता थिंगा? पूण आयकतल्याक मातशें उणेंशें दिसना आमकां? होकमान दिसना? कोण आहलो थिंगा? लोक येता थिंगा? कसलें मागणें तें? कितें चलता? चाळयो चलता आमच्यो आमच्याच भितर. आमी आमकांच होकमान करता. आमी कोणाचेर पळय चलता? रुपाक पळोवन चलता. कितें दिश्टी पडटा तें पळोवन चलता. पूण देव कितें पळयता? जाणा तुमी कित्याक देवाक काळीज दाखयना तुमी? तुमच्या काळजान आसा कोणाक दुसऱ्याक ओडून कित्याक हाडूंक ना गोच्च्याक तुमी? हाडला आमी? हांव नको. कोणें मांय काडल्या दुयेन. एके दुयेन मांय काडल्यात, एके मांयन दुयेक हाडूंकूच ना. कोणें घोवाक हाडला, कोणें बायलेन घोवाकूच हाडूंक ना. पूण आमीच आमकां पयस दवरल्या काय ना? हांव तुमकां होकमान करिना, तुमी हाडूंक ना, हाडूंकूच जाय, हांव तुमकां तो कायदो घालिना. पूण तुमकां तुमी तपासून पळयात. जायतीं जाणां येतात कितें करूंक? भुरग्यां पासत मागोवंक. कोणा मागोवंक? देवाक. तूं जाय वो तुजें भुरगें जाय. तुवें मागलें म्हणून देव भुरग्याक दिवचो ना. आयकता? एक कडेन पोन्नें कोरान सांगलां तुजे पातकांची जोडटी हांव भुरग्या कडेन घेवचो ना. आनीक भुरग्याच्या पातकाची जोडटी हांव तूं कडेन घेवचो ना. जाल्यार ह्या उतरान आमकां दाखोवन दिता तूं मागता तें हांव भुरग्याक दिवचो ना. भुरग्याक कितें जाय तें मागून दी. आमी जायते फावटी म्हणटा व्हडलो रेडो जाला वाडोन. आवय सायबा बोगस. कितें जाला? पूण काम करिना. घरा कडेन न्हिदता. कित्याक? मागीर मागोंक वयता रेतिराक एक पाटी पूण कामाक लागल्या पुरो. एक पाटी म्हूण गेल्या पुरो. मागीर सुदरतलो. मागीर आनी कोण सांगता येता न्ही आगे तें काजार करचें. काजार जाल्यार तो काम करतलो. तेजेर पेज पडटलो. काजार कोत्ता. काजार जालें म्हणून बायलेक घेवन भोंवत रावता. बायली वेळ्ळ्या ती घरा कडेन मागीर कास्तीक दिता जेवण करून ना हें ना तें ना. आतां मागीर पयलीं एकल्याक पुसताली आतां दोगांक पुसूंक पडली. दोग जाणांक रांदचें पडलें पयलीं एकल्याकूच रांदताली पुताक.
आतां पूत सुनेक घेवन भोंवता, बायलेक घेवन भोंवता आनी कायदो तेजो. आनी मागीर घेवता पुतान हाडला फिगूर. तें कांय पडलें ना घराचें. आनी मागीर कितें म्हणटा, पोन्नो सोरो नव्या बोल्लांनी, नवो सोरो पोन्न्या बोल्लांनी रावचो ना, बुल्ली फुट्टली. सून आनी सासू माई झगडटली. सासू माईचो नवो पोन्नो सोरो आनी सुनेचो नवो सोरो एकामेकाक भाशा कळुची ना. मागीर आतां बुल्लें फुट्टा म्हळ्यार कितें जाता, गोर फुट्टा. माय पायची हेंगेत आहलोलो पूत काजार जाल्या उपरांत आनी कितें जाल्या उपरांत स्वासू मायकान सुनेक झगडीं जाल्या उपरांत गोर सोडून वेगळो जाता. बुल्लें फुटलें काय ना. आतां पोन्नो सोरो पिवन आयलोल्यांक नवो सोरो बरो लागना. ती कोत्ता तें बरें दिसना. बरें दिसता ना. पूण आतां बरें दिसना जाल्यार पासून तें सोसूंक पडटा. जाल्यार नवो सोरो पोन्न्या सोऱ्यान मानून घेवंक जाय. कित्याक म्हाजें तें चलचें ना. आतां हांवें नवो सोरो पिवंक शिकोंक जाय. तेचें जिवीत आपणावंक जाय. तांकां बरें करूंक, तांकां बरें दिसता तें करूंक, तेंचो मोग करूंक. मागीर ती तुजो मोग बरो करतली. पोन्नो सोरो पोन्न्या बोल्लांनी, नवो सोरो नव्या बोल्लांनी दोगांय सांगाताक फेस्ताच्या मिसाक वयतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. वाज गो बाय तें बरी मुरगोडटा. हें कितें घोडटा कितें गो तुमचें? बरी मुरगोडटा हे सायडीन. तुमकां रे बाबा, तुमकां हांवें पळोवंकूच ना. मागीर नदर हेंचेरूच गेली, बरी मुरगोडटा, बरें दिसतालें म्हाका. थँक्यू जेजस. वाज गो बाय. कित्याक जांकां ती मेळटात. कोण मेळटा? देवाचें उतर. तांकां तें जिवीत आनी सगल्या मनशा कुळाक भलायकी. कितल्या जाणांक भलायकी जायी? कितल्या जाणांक भलायकी जायी? नाका दिसता भलायकी नाका. बाजारान मेवता. 500 रुपया दिल्यार सगलीं 500 रुपया काडून म्हाका दियात. हांव हाल्या येता त्या आयताराक भलायकी हाडून दिता. ते आमचे कोण ते पसऱ्याचेर आमच्या थिंगासर मेवता, दुकानाचेर मेवना. भलायकी खंय मेवता? मागीर येवचें पडलें आमी. देवाचें उतर शिगेचें पडलें. आयकल्या शिवाय शिकोंक जावचें ना. आयकल्या शिवाय आनी उलोयल्या शिवाय शिंगची ना. आनी उलयल्या शिवाय शिकल्या शिवाय ती भलायकी मेवची ना. ते भलायकेचो पसरो तुजें तोंड, तुजें कान. जें तूं आयकोता कानांनी, तें उलयता तुज्या तोंडान, तेन्ना तूं शिकता. वय काय ना? म्हळ्यार तूं अडकोता साकर कितें आनी तांदूळ कितें. साकर मागल्यार तांदूळ दिले ती घेवन वयतलें घरा. भलायकी मागल्यार तूं हें नासतना तुका आनी कितें मेवल्यार तें घेवन तूं घरा वयतलें. आरे बाबा हितून भलायकी ना म्हूण सांगतलें. भलायकी कित्याक मेवता? देवाच्या उतरान. देवाच्या उतरान, बरादराच्या उतरान न्हू, मनशाच्या उतरान न्हू. देवाचें उतर थिंगा बरयलेलें तें तोंडांतल्यान भायर सरता, तें तूं आयकोता आनी तुज्या तोंडान भायर सरता, तेन्ना ती भलायकी जाता. तिका सांगलां वाच पोत्तून आनीक पडी समजून घे. जाका ती मेळटात. पोत्तून वाच, सगळें वाच. म्हज्या पुता, हांव तुका कितें सांगता ताचेर चीत दी. हां दिले 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 न्हू. चिन दिला तुमी न्हू? दिला मुगो. हय. चिन दी. चिन दी म्हळ्यार कितें? कान दी. आं कान दी. प्रेज गॉड. मागीर चोत्रायन मोची उतरां आयक. चोत्राय. चोत्राय कित्याचेर? उतराचेर. कोणाच्या उतराचेर? देवाच्या उतराचेर. मोजी उतरां.
आमी चोत्राय चड कोणाच्या उतराचेर? संवसारी. शेजान्नीच्या. सून कोणाच्या उतराचेर? सासूमाईच्या. सासूमाई कितें म्हणटा? तेणें कितें सांगलें गो बाय तुका? ना देवाचें उतर कितें सांगलें काय म्हण सादची ना. आगो देवाचें उतर यो गो थिंगा यो बॉस या आमी आयकोया एकामेकाचो मोग एकामेकाची थिंगा आमकां थिंगा बरें मेवतलें हें घरांक लोप जायना. खूंय पयशे मेवतले, बरें काम खूंय मेवतलें, बरो बिजनस खूंय जातलो, कोण बरो मनीस येयला, खंयची कंपनी बरी. कोणाची उतरां? संवसाराची आनी गिरेस्तकायेची. पूण देवान कोणाची उतरां एक सांगल्या? सासूमाई सून आनी पूत आनी पाय बसोन घरान चवकशी कोत्ता. कितें करूंक? फुडलें जिवीत चलोवंक. कितें करूंक? जिवीत पळयात कशें जिवीत चलता तें. त्या हितून चलता संवसाराच्या उतरांनी चवकशेन चलता काय ही चवकशी करीत जाल्यार चलता. वाच. तांकां तुजे नोदरे भायर दवरी नाकाय. तांकां तुज्या काळजांत बाळगून दवर. आतां खंयची काळजान बाळगून तर उतरां? संवसाराची काय देवाची? देवाची. वसोंकूच ना जाल्यार कोण दवरतलो बाळगून? वसोंकूच ना. बायबलान भितरूच सरोंक ना. बायबल वाचूंकूच ना. जाय जाल्यार जातात बायबल कसो वाचचो तो नको म्हणून. तुमी जाणात बायबल वाचूंक? जाणात कशें वाचता सांग? बरें मागीर सांगता. हें पयलें काबार करया मागीर घेवया बायबलाची तपासणी करया. कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां तें जिवीत आनी सगल्या मनशा कुळाक भलायकी. प्रेज द लॉर्ड. केन्ना मेवता? जेन्ना देवाचें उतर समजता पळय तेन्ना. देवाचें उतर समजना देखून आमी हिंगा थिंगा हो फ्रेंड हो पात्रांव तो पात्रांव ही कंपनी ती कंपनी सोदूंक भोंवता. कोण काम करतलो? तो काम करतलो. कोण तो? पात्रांव. पूण सगल्या पात्रांव तो एक पात्रांव आहा तेज्या फुड्यान आमी पावना. तो काम करता म्हण आमकां खबर देखून ना. तो पात्रांव जावन आसा पवित्र आत्मो. त्या पवित्र आत्म्याक आमकां बरोवन दवरना. म्हजो देव आपल्या उदारपणान जेजू क्रिस्ताच्या सहकाराच्या आदारान सगल्या म्हाज्या गोरजांक थोड्या गोरजांक काय सगल्या गोरजांक म्हाज्या थोड्या काय म्हणून सगळे जाता जाल्यार आमी ताका सांडून थिंगा थिंगा कित्याक जोडपता? आमी ताका पयलो टायम कित्याक दिना? कित्याक आमी नको देखून. सगळे देखून तो पावता देखून थंयची कोणाक म्हजीं उतरां मेवल्या ताका जिवीत आनी सगल्या मनशा कुळाक कितें मेवलां? आतां भलायकी तर म्हाका मेवल्या जाल्यार हांव गिरेस्त जालां काय गरीब जालां? संवसाराची सगल्याहून व्हडली गिरेस्तकाय कितें जाणात तुमी? जाल्यार भलायकी कित्यान मेवता? तुज्या पयशांनी मेवता? तुज्या पाडमेसान मेवता? भांगरान मेवता? तुज्या शिंगपान मेवता? कित्यान मेवता? जाणात तुमी? आमी जाणात सगलीं. जाणा काय नको? जाल्यार आमी कितलीं देवाचें उतर शिंगतात? गिरेस्तकाय जावन आसा आमची भलायकी. वय काय ना? आनी भलायकी मेवता आनी भलायकी आसा देवाच्या उतरां. कितले जाण आमी देवाचें उतर सोदता? कितले जाण आमचो वेळ आमी देवाच्या उतराक दिता? कितले जाण आसा हिंगा देवाच्या उतराकूच आमचो वेळ दिता आमी? जाल्यार तुमी कसलेच भिरांत ना. जो कोण देवाच्या उतरानूच मिसळो आसा देवाच्या उतरान जर आपलो टायम काडटा जाल्यार सैतानाच्यान त्याच्या जिविताचेर कसलोच आडाव घालूंक जायना. कित्याक देवाचें उतर तुज्या पावलांक एक उबालो दिवो उजवाड तुजे वाटेचो. त्या जिवितान सदांच उजवाड आसा कांयच उणेंपण ना. कित्याक म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ताच्या आदारान सगल्या गोरजांनी म्हाका पावतलो म्हणला
आतां म्हाज्यान म्हणोंक जाता म्हजो देव म्हाका पावला, म्हजो देव म्हज्या सांगाताक आसला, म्हाका भिरांत ना. हेब्रेवांचे चिटीर सांगता, गिरेस्तकायेचे संवसाराची आशा करी नाका, हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. हेब्रेव 13:5. जरी देव म्हज्या सांगाताक आसा जाल्यार म्हाका भिरांत कसली? कोणाच्यान म्हाका कितें करूं येता? म्हाका गिरेस्तकाय ना, संवसाराची जायत, पूण म्हाजे ओतम्याची आनी कुडीची भलायकी बरी आसा. कितें म्हटलां? ओतम्याची आनी कुडीची भलायकी बरी आसा. आनी कशी बरी आसा? देवाच्या उतरान कितें दिलां देवान म्हाका? जें कोणाक जेवण ना कितें आमचें सैतान म्हटलें जेजूक, तूं देवाचो पूत जाल्यार त्या थात्राचें उंडे ताका भूक लागलेली. भूक जावन आसा एक आमकां कितें वस्कोताय कुडीची. आनी सैतान ताका सांगलें, आरे बाबा तुका भूक लागल्या, फातराचें उणें कर, तूं देवाचो पूत जाल्यार. जेजून ताका सांगूंक जातालें, आरे तूं आनी कित्याक पोत्तून पोत्तून म्हाका विचारता हांव देवाचो पूत काय न्हू म्हणून. तुवें आयकोंक ना देवान कितें सांगलां तें? देवान कितें सांगलेलें? जेन्ना जेजून पवित्र स्नान घेतलें आनी वयर सरलो, ही गोंयकी ताका पावो नासलोली. आतां आमकां तर सांगलें आमी कितें म्हणटलें हालीं? तुवें आयकोंक ना रे, हांव कोण तो? तुमी नको रे, हांव ब्रादर म्हणून न्हू, तूं कोण रे काय जाता तें कितें म्हणचें ना? कोण नको पळय ती म्हणटली, अरे हो आनी कोण येयला न्ही असो, कोण तो? अरे ताका विचार मरे हांव कोण तो म्हणचें ना? जेजून ते भाशेन उलयलें, आपली वडवीक दाखयली. कोणाची वडवीक दाखयली? हां, कितें म्हटलें? चुकयलें भयणी म्हाजी. सगल्यांच्यान गरजेचें चुकयलें. कित्याक? तूं न्हिदलेलें आहलें आसलें तें उतर आयको, तर तुवें आयकलें फाटलें फुडलें तूं आयकोंकूच ना, म्हळ्यार समजोंकूय ना. सगळ्यांच्यान गरजेचें तें चुकयलें. उरलेलें सगळें सांडलें. सैतानान तें चोरून येलें. देखून आयज जायतें पवित्र पुस्तक वाचता, सगळो वेळ वाचता, पूण तुका समजना. म्हाका समजना. कारण कितें? पवित्र पुस्तकार बरयलें आसा तें सत म्हणून हांव म्हाका समजना, नको हांव. ताका लागून जेजून सैतानाक सांगलें, आरे बाबा पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा. खंय बरयलें आसा? आयज म्हाका आनी तुका वडोवक घेवपाक, आमच्या जिविताची बूक मारपाक, गिरेस्तकाय मेळोवपाक खंय बरयल्लें आसा? आमी मानून घेता काय ते? काय आमी सांगता काय बाबा म्हाज्या पासत माग रे, म्हाज्या चेडवाक सोयरीकूच जायना, म्हाज्या चेड्याक मरे काम मेळना, बेकार आहा मरे, भायर गेलोलो, पयलो रेतीर गेल्लो ना रे, टायमूच नाहलो, आतां बेकार आहा तिका टायम कितलोच आहा मरे, वय काय ना? म्हणून आमी देवाक पयलो टायम दिवचे सुवातेक आमी पयलें कामाक टायम दिता आनी म्हाजी देवा कडेन फाटीं वयता. पूण जेजू पयलें कितें केलेलें? देवाक पयलो टायम दिलोलो. आनी तो मानामेन, तो कायदो देवान घातलेलो, सगल्या कारणान, सगल्या बडान, सगले सोक्तेन, सगल्या पयलो एका देवाक पोन्नीपात करून नमस्कार करचो. हो कायदो देवाचो आमकां. आनी देव कांय मागना. पूण तेंय आमकडे करूंक जायना. 24 वरां दिल्या, तितूंतलें 1 वर देवाक दिवंक जायना. कायद्यान अशें 10 वांटो दिवंक जावो. कित्याक आमचे कायद्या वरवीं, सुमूर्तीचे कायद्या वरवीं आमकां 613 कायदे आसा. 613 भासावणी आमी पाडूंक जायो. कितलो वेळ लागतलो? 6 मिनटां? 2 वरां, 3 वरां पावची ना. 613 भासावणी म्हणल्यार कमी कमी जाल्यार 4-5 वरां तरी लागतलीं. एक भासावणी म्हटली
उलयली, आयकली, समजणी काडली, आदेश काबार जातलो. पूण जेजून आमकां दोनूच भासावणी दवरल्यो. उरलेल्यो भासावणी सगल्यो काडून आपले कुडीर घेतल्यो. भासावणी तेणें काबार करूंक ना, पिड्यार करूंक ना, भायर उडोवंक ना, पूण तेणें त्यो पाडूंक 2 कायद्यांनी आमकां शिकयल्यो. खंयचो कायदो तो? लो उलयनाकात, व्हडल्यान उलयात. खंयचो कायदो तो? ओद्दी 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 भासावणी. 2 हांवें 2 सांगल्या. सगल्या काळजान सगल्या बोडान पयलो देवाचो मोग करचो. आनी जसो तूं तुजो कोत्ताय, तुका कितें जाय जाल्यार तूं कितें देवा कोणें मागता तें पयलें पेल्याक मागचें. आनी कोण तो पेलो? तुजो दुस्मान. त्या दुस्मानाक पयलें मागचें. तिका बरयलां मातयेवाचो शिववर्तमान 5:20:40 आनी 3 वोट काड. पळय तिका कितें सांगता तें. मॅथ्यू 5:43. सुमूर्तीन बरयलोलें तुमी आयकलां पूण तें आतां सोड. आतां हांव कितें सांगता तें आयक सांगता तो. आयज हें कितें उलयता तें हांव तेजें उतर उलयतां. म्हाजीं उतरां न्हय, तो तुमकडेन उलयता. तुज्या पेल्याचो मोग कोत्तलोय आं आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश दवरतलोय होय. अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. आयकलां मग तुमी? आयकलां तुमी? व्हडल्यान जबाब दी आतां. नाजाल्यार म्हाका तुम्हाला तान लागली म्हणून हांव वयता बंद करून. गोडगोड मारता तिका. तुमी गोडगोड आयकता काय उतर आयकता? उतर. तर कान गडगडाक दिनाका. गडगडाक दिना तुमी भिरांत देखून तुमी तोंड बंद करता. गोडगोड मारता बरी. ती चिंतना हाडटा. वाच गो बाय पोतें. तुज्या पेल्याचो मोग कोत्तलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश दवरतलोय अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. प्रेज लॉर्ड. मागीर पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. हें जावचें ना. हें जावचें ना तूं सांगता तें आयकोपाक. दुस्मानाचो मोग करूंक जाता? काल झगडला, आयज कसो तेजो मोग कसो करतलो? तो उडच्या उडोवन तोंडाक पयसान गाडी घालूंक लागता. जाता मोग करूंक? हें सारकें न्हू. कोण सांगलां तें? आं आतां बरयलें आहा तें पाडूंक जातलें काय जावचें? शिकोवंक जातलें काय जावचें ना? भुरग्यांक इस्कॉल शिकयता तें बरयलें शिकयता काय आयकलेलें शिकयता? बरयलोलें. आतां आमी बरयलें शिकोवंक जाय काय आयकलेलें शिकोवंक जाय? बरयलोलें. म्हणून आमच्यांनी दुस्मानाचो मोग करूंक जाता. कित्याक तिका बरयलां Amen. तें सोत. आमी कितें चिंतन उलयता तें खरें. तेणें म्हाका दुखयला, म्हाज्या भावान म्हाका मारला, म्हजो भाव म्हजे कडेन झगडटा, वांट्याक झगडटा, तो धाकटो ताका हांवें व्हडलो गेला तरी आसतना तेणें म्हाका मारला आनी आतां वांट्याक झगडटा. म्हणूच म्हाका देवाचें उतर बरोवन कितें सांगता? दुस्मानाचो मोग. दुस्मानाचो मोग कर. तो तुजो दुस्मान जाला ताका तुजो भाव कर. ते संवसाराच्या गिरेस्कायक लागून दुस्मान जाला, देवाच्या उतर देवाच्या मोग लागून तूं तेजो मोग कर. देव सांगता, हांव तुका सांगता. हा गो थिंगा. हां मागीर वाच. आनी तुमकां पिडापीड दितोल्यां पासत मागात. हें नाका जालेलें मरे म्हाज्या भावाक. तो शिराप घालता, हांव ताका आशिर्वाद कर मागोवं देवा कडेन. जातलें जातलें. हय म्हज्या ह्या जिवितांत जायना रे बाबा. जाता रे बाबा हिरमो? जातलें? तो शिराप घालता पयल्यारूच म्हाका ताका पासत मागोवंक जातलें म्हाका कडेन? उलयात न्हू तुमी. तो गडगड आयकनाका. तो गडगड मान वयतलो. हो गडगड घेवन घरा वचोंक जाय. हो गडगड व्हडलो देवाच्या उतराचो. जातलें? कशें जातलें? सॉरी व्हडल्यान उलय बाबा. थ्रू द होली स्पिरीट. इंग्लीश कांय नव्हतं तरी आसतना पवित्र आत्म्यान म्हणटा तो.
तर पवित्र आत्म्याची ओळख कशी मेळटली? पवित्र आत्मा म्हणून कसो कळटलो तुका? प्रेज गॉड. तुका ऑथॉरिटी आहा तुज्या लागीं आसा म्हणजे जायते ताका आनीकूय जायते जिवीत आसा. तुका पिळा पिटयल्या पासत मागात. मागात मागप म्हणल्यार कितें? कशें मागणें करप हांवें? हांव तेज्या फुड्यान गेल्यार तो म्हाका शिराप घालता, वो तो म्हाका वायट उतरांनी पाचारता, वो तो म्हाका अपमान करता. होय काय ना? आनी हें चड घडणें हूंय शेजाऱ्या मदें ना जाल्यार दोन शेजारनी झगडटाय सान्नी खुट्यांनी. होय काय ना? वय ना मागीर हेच जाणा हांवें मायक फुड्यान करचो पडटा. तुमचे देंगशे घालता घालता देव म्हाजेर रागार जातलो. अरे तुका मोगान शिकोवंक धाडला, तूं रागान शिकयत जाल्यार ती भिवून धांव मारतली मरे. पूण हांव मोगान तूं जाप मागता, तूं म्हाका जाप ना देवा कितें करूं हेका? प्रेज गॉड. हालेलुया. पत्ते उतर की आनी दी म्हाका ते निमाणी. तुज्या पेल्याचो मोग कोत्तलोय तुज्या पेल्याचो मोग कोत्तलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष दोत्तलोय. तुज्या दुस्मानाचो द्वेष हें आमचें कॉमन. अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. म्हणजे हें सुमूर्तींतलें आदीं सांगलेलें तुमी आयकलां. आदल्या मोइसाच्या कायद्या प्रमाणें आसलें, तुजेर एक थापड मारलें जाल्यार तुवें तेजेर 2 मारची. पयसाचें बरयल्लें आसा आदीं. म्हण तो करार जेजून काबार केलो. कोणें तुजो दोवो काडला एक जाल्यार तुवें तेजो दुसरो दोवो काडचो. तुजो कोणें एक दोंको मोडलो जाल्यार तुवें तेजो दोंको मोडचो. म्हणजे बाताक बात. आमी आदीं म्हणटालीं न्हू, जाणटी आमकां शिकयतालीं बाताक बात. म्हणजे बात रोयल्यार बात मेवता. बाताक बात. हांवें भात रोयलें म्हाकाय भात मेवलें, हांवें ताका मारलो म्हाकाय मार मेळ्ळो. भाताक भात जालें. प्रेज गॉड. म्हण हेका लागून म्हणटा हांव तुमकां सांगता. कोण सांगता? जेजू. कितें सांगता? तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्यां पासत मागात. आतां आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक कसो जाता? आमी तें शिकया न्हू. जाता आमचे कडेन करूंक? म्हज्या जिविताची धाकटी स्टोर सांगता तुमकां, मागीर समजतलें. हांवूय एक दारूण मनीस, एक रागीस मनीस, चड घोटायेचो न्हू आसलो, पूण उतरांचे पदवेन घोटायेन भरलेलो आसलो आनी पयशांचे पदवेन सगळेच बोडान भरलेलो आसलो घोटायेन. म्हाका कडेन जायनासलें करपाक जाल्यार हांव सुणी पोसतालो. कितें पोसतालो? सुणी पोसतालो. तुमी जाणा घर राखोंक चडशीं 2-3 सुणी दिता, मागीर ती सुणी कोणाक भितर येवंक दिता? सुणी सुण्याकूच भितर येवंक दिना, मनशाक आनी दितली. आमगेर 2 सुणी आहा, आजुनूय आहा पोसता. हांव पयलीं 4-4-5 पोसतालो. आनी सुणी कितें करता? आतां आपोआपूण दोगांय जाणां एकल्याक शीत देंवन घालूंक नाका. एक धाकटो आहा हातांचो आनी एकलो आहा व्हडलो 2-3 वर्सांचो. हो धाकटो व्हडल्याक बूत शिकयता. हो 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 करून आनी ताका फुड्यान देखून हें करूंक जायना ना म्हूण कांय ना. आनी हांव आतां जायते फावटी देवा हें तूं म्हाका शिकयता कितें तरी. म्हजे बायलेकूय सांगता, म्हाज्या चेडवाकूय सांगता, पळयात कितें तरी शिकात, तो कितें तरी आमकां शिकयता. दुस्मानकाय. आनी तो सांगता हांव कोत्ता म्हणून तुमी करिनाकात. ती मनजात, ती संवसाराची. आमी मनशां, आमी देवातान येयल्यांत. आमी देवाच्या उतराचो नियाळ देवाक पळोवपाची आमकां गरज आसा. देव कितें सांगता? हांवें केलां तें तूं कर. होय काय ना? आतां तर हांव देवाचो मोग कोत्तलो जाल्यार कितें करूंक जाय जाणा तुमी? जाणा? इस्तोत्र 34 काडात.
हांव तुमकां म्हाजे भितरलें सांगना, हांव म्हाजी धाकटी गोंयकी म्हाजी तुमकां दाखयता म्हाज्या जिवितांतली. बोगसोणें जाय नासलें तें कित्याक लागून जाता. 34 वर्स 11 11 12 11 12 13 3 वडी कितें आहा तिका. येयात भुरग्यानो, आमी हिंगा भुरगीं कोण ना मगो बाय, सगळे म्हाका केंस पिकलेले, हांवूय केंस पिकलो, भाव म्हाजे सगळे जाण केंस पिकलेले, हाड पिकलेले. आनी तूं खंयच्या भुरग्यांक आपयता. आमकां येयात सगळ्यांक, येयात भुरग्यानो मोचें आयकात. कोणाचें आयकात, तुजें काय देवाचें. जेजूचें. येवात भुरग्यानो म्हजें आयकात, म्हणजे सोरेस आयक म्हणटा आयकात. सोरेस्पराची भोक्ती तुमकां शिकयता. देवाची भोक्ती, देवाची येवजण. जो देवाची भोक्ती कोत्ता तेका देव खंयची वाट दवरची तें दाखयता. कितें कोत्ता. खंयची वाट दवरची ती स्तोत्र 32 सांगता 32. पूण हिंगा सांगता येवात भुरग्यानो देवाची भोक्ती तुमकां शिकयता. कितें जाणांक शिकोवंक जायी. सगळ्यांक. हिंगा बोगसोणें मेळोवंक, बोगसोणें करूंक जायना म्हणटा तें करूंक जाता तें हिंगा शिकयता. येवात भुरग्यानो देवाची भोक्ती तुमकां शिकयता. मागीर तुमच्या जिवाचो तुमी मोग करतात मू. लांब आव सूख संतोश तुमी आशेतात मू. आयकात बरो. खोटेपण पयस कर. चड फास्ट केलें जाल्यार म्हाका कोणें धांवोंक जायना, म्हणजे हांव मातसो जाणटो जाला आतां. तूं टॅक्सी घेवन चलता, हांव मातसो स्लो सायकल घेवन भोंवपाचो जाला आतां. प्रेज गॉड. येवात भुरग्यानो तुमकां देवाची भोक्ती शिकयता. तुमच्या जिवाचो तुमी मोग कोत्ता मू. तुमी मोग कोत्ता काय ना. तुमच्या जिवाचो कुयदाद कोत्ता. कुडीक जेवण हाड दिता, न्हेसोंक कामरोंक दिता, तान्नेक उदक दिता. हय, हो आमचो जिवाचो आमी मोग कोत्ता. आमी ती कूड तानेन बुकेन आमी सोडिना. आमकां कवता काय कवना. प्रेज गॉड. आनी हिंगा देव आमकां शिकयता तुमच्या जिवाचो तुमी मोग कोत्ता मू. मागीर आतां उलय. लांब आव लावक सूख संतोष तुमी आशेतात मू. लांब आवक सूख संतोश तुमी आशेता मू. तुमकां बरेंपण जाय न्हू. आमच्या चिंतनांनी सतत बरेंपण जाय आमकां. हांव नको तुमचें, म्हाका जाल्यार जाय आसलें. तुमकां जाय सूख जाय. म्हाका घोवान बरें केल्लें जाय. म्हाका जाल्यार तो बायलेन बरो केल्लो. हांव चुकल्यार देखून बायलेन म्हाका बोगशिल्लो जावं. हांव बोगशिना जाल्यार कोता येता, तेणें म्हाका बोगशिल्लो जावं. हें आमकां सगल्यांक आहा. आमचे चुकी आमी लिपयता. बायल आपणाची चुकी लिपयता, घोव आपल्याची चुकी लिपयता. कित्याक हांव घोव बायलांचे जोडे आमचे आहा देखून हांव उलयतां. नाजाल्यार म्हाका उलोवंक जावचें नासलें. कित्याक तुमच्या एका कित्याक पडलां आमचें. हांव तुमचें उलयना, हांव म्हाजें उलयतां. समजता तुमकां. आतां म्हाजें आयकोन तुमी तुमचें काडूंक जाय. म्हाजें आयकोन तुमी तुमचें काडूंक जाय. लांब आवक सूख संतोश तुमी आशेता मू. जाल्यार हिंगा सांगता खोटेपण पयस कर. पुरो. कितें म्हणलां. खोटेपण पयस. कितें तें खोटेपण. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून ज्यो तूं कन्यो कोत्ता त्यो मातश्यो ब्लँक पेपरार काडून पत्त्यो मार. तुज्या मतीन कितें आसा, चिंतनांनी कितें घोवता, राग, क्रोध, निड्डूकाय, ती सगळीं तेका भेटय. हें सांगलां भाग्यवन पेद्रू सांगता, पवित्र आत्मो सांगता, देवाचें उतर सांगता. सगळ्या तुमच्या हुस्क्याचो भार ताचेर घालात. आनी हें जावन आसा मिसाचें बलिदान. हें जावन आसा मिसाची भेट. ज्या आल्ताराचेर तो उंडो आनी ती काल्स, जो तो उंडो देव आपलें जिवीत त्या मासान बदलता, ती कालशीन तो सोरो दाकांचो रोस आपल्या रक्तान बदलता, जाल्यार तुजें आनी म्हजें जिवीत जेन्ना हांव तेका भेटयतां तेन्ना तोय म्हजें जिवीत रागाचें आसलें, दुस्मानकायेचें आसलें, जायना म्हणटालें तें ताणें तें बदललां थिंगा आनी त्या कुर्साचेर आमकां दाखयलां. आमचें जिवीत ताणें आपणें घेतलां, आमचें कोश, आमचें दूख, आनी तेज्या उतरा वरवीं तें उतरां म्हाज्या काळजान गेल्यां आनी त्या उतरा वरवीं म्हाजें जिवीतूच बदललां. जेन्ना हांव समजलां तेन्ना
म्हजें खोटेपण पयस गेलां. खोटी चिंतना, वायट चिंतना, विंगास, दारुणाय, कुन्नाटपण हें सगलें म्हाजें पिळगवता जेन्ना त्या मिसाच्या भेटयेचो हांव उडास कोत्ता जाल्यार, वो त्या उतराचो हांव उडास कोत्ता जाल्यार हें गरजेचें आमकां सगल्यांच्या हून आमचें जिवीत बदलपाक आनी आमच्या जिवितान बोल दोप येवपाक. नाल्यार जाय तो टायम लागता, रोखडें फास्ट तुका मेवता, रोखडें फास्ट आमकां मेवता. जरी तर हो नियाळ करत हे वात भुरग्यांनो, देवाची भक्ती तुमकां शिकयता. आमकां देवान आपयल्या हिंगा कितें करूंक, देवान दिलेली भक्ती आमकां शिकोवंक आपयल्यात. सांगा तिका शिकयता, सांगला मुगो. लांब आवक सूख संतोश तुमी आशेतात मू. आमी कित्याक येयल्या हिंगा आशेन? कितें तरी खूंय ना खूंय आमी तुटल्या फुटल्या मोडल्या. खंयचो आरसो तुटला घराचो, खंयचा वास फुटला देण्याक दिलोलो, खंयचें आनी कितें जालां, असल्यो बानकडे कितें तरी आहा. तितूंतलो तो राग येयला, सासू मागीर सून सामकी बेजार जाल्या, त्या देण्याक घाललो आज हे मात्रेन फोडलो. पूण आयज त्या वाजाचेर न्हू ती सासू माय म्हाजो वाज. कित्याक त्या वाजान किल्लोलो कोडो तो आयज म्हाजो घोव. हें खोटेपण पयस करूंक त्या वाजा वयलें काडूंक आनी तिच्या जिविताचो तियेन पळय दिलोलो आपल्या जिविताचो कळो तेज्या उद्देशान हांव ह्या घरान पावलां म्हणून ओडकोन घेवंक हें जिवीत लांब आवक हांव भोगतलो जाल्यार ते सासू मांयचे आशिर्वाद हांवें घेवंक जाय. आनी तो आशिर्वाद आसा बरें उतर, मोगाचें उतर, कित्याक देव जावन आसा मोग. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून तो म्हणटा तुमी सूख संतोश लांब आवक आशेता मू जाल्यार सिराकाच्या बुकान 3:20 वचून आवय बापायचो आशिर्वादाचें तिका बरयल्लें आसा. नाका वाची नाका, खूब टायम वयतलो, मागीर टायम मेळल्यार वाचया. बापायक दिल्लो वो बापायक केल्लो मोग तुका लांब आवक दिता. आनी आवयचो शिराप घेतलेलो तुजी घराची फावंडेशन देखून उखलून पोत्तून मारता. आनी ताका लागून जायत्या घराब्यांनी जे सासूमांयक वो आपली बायल वो आनी कोण जे आमी सासूमांयक दूख दिता, मांय ती. आनी फाटल्यान म्हणटा आमी जायते जोड आमी केलां आमी कोत्ता जाल्यार जायते घराबे निसणटणांक पावलेले आमी पळयता. पळयता काय पळयना? व्हडल्या भाटकाराचो चेडो, व्हडली भाटां बेसां आसलेलो, तकलेन पिसो जावन हॉस्पिटलान कश्टावता. BA PA केलेलो, मास्टर आर्ट्स आनी कितें कॉलेज सगळें केलेलें, पूण जिवितान सूख ना. कित्याक लागून? आवयच्या शिरापाक लागून. आयकता तुमी? हें तिका सांगता. सूख संतोश जावो जाल्यार कितें करूंक जाय? फुडें वाच. खोटेपण पयस कर, ही खोटेपणां पयस करात. तुजी जीब दामून दवर. प्रेज गॉड. तुजी जीब दामून दवर. आतां सांगलेलें 2 शेजांनी झगडटाय सान्नी मोट्यांनी. सासू मांय आनी सून झगडटा कित्यानी? दारूण पासून पाजलेले तोरसादिनी. झगडटा काय झगडना? तोरसाद घेवन झगडटा. खंयची? असली आनी दुसरी तोरसाद ना. हे तोरसादीन तुका सुरी नाका जीव काडूंक, वेळ नाका तुका एठे घेवन मारून उडोवंक. समजता? तें उतर थिंगा उडास कोत्ता तें शिकोवंक लायता. जायते कितें आमच्यांनी बोलदूंक जाता आमचें जिवीत. तें फुडें वाच. फोटकिरें उतर तुज्या तोंडांतलें खोदींच भायर सोरोना जावंक. वायट सगळें मातशें राव बाय, म्हाका बरें दिसता मातशें थांबत जाल्यार. फुटकिरें उतर म्हळ्यार कितें? साडयो. कोणाकूय तरी चाललें आनी कोणाक सांगलें म्हाका एक बरें चेडूं पळय रे. आं चेडूं आहा रे सांगलें. आतां तेजेर हांव पातयेवन आनी कोणा मातशी तेजी खबर काड रे. तो तेजो दुस्मान. आनी चडशी खबर काडून कोणा कडेन वयता? तेंच्या दुस्माना कडेन.
तांकां बरें मागतले कोण कित्याक सारकी खबर कोणा कोण मेवता चूक सारकी खबर दुस्माना कोणा मेवता दुस्मान केन्ना बरें सांगचो ना तो फंड म्हण मारून सोड कितें आहा तितलें सांगतलो बरें आहा ते कोण सांगो जाल्यार तो म्हळ्यार तें बरें आहा कांय ना भिरांत ना बरें तें बरें भुरगें तें घर संवसारी तें इतलें सांगतलो काय बरतलो पूण दुस्माना कडेन खबर काडल्यार तो कितें सांगतलो ओय 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 ई ऊ क क का सगले आवय इतलें आयकोता म्हळ्यार आनी चेडूं जाय तेजो खून केलो कोणें आ ई ऊ गोल मोल काबार सेरीगोत काबार जाली वय काय ना आनीक सुरी नाका जीप पुरो म्हाजे फुडें वच वायट सगळें सोड म्हज्या भाव भयणांनी हें वायट तुमचे भितर आसा तें सोडून दियात सदांच दुसऱ्याचें बरें उलयात तो दुस्मान देखून जावं तेजें बरें जावं दी म्हणून आशिर्वाद दियात कोणूय तो जावं कितल्याय वायट उडोवचो तो भुरगो वो तें कितल्याय वायट म्हजें भुरगें जावं कोण कोणें विचारून घेता जाल्यार तेजे वायट गूण दुसऱ्याच्या कडेन घालना फाल्यां घोडी तो बरो जायत आनी बरो जावून तोच भुरगो ह्या तुज्या शेजाऱ्याच्या घराब्यांतूय पावत आनी तेंचें बरें जालेलें पळोवन तुवें सांगलेल्या गुणांक लागून ती तुका शिरापतली म्हाज्या भुरग्याचें बरें जावचें आसलें हेणें वाट लायली म्हणचें ना हें जायना जावपाक सदांच दुसऱ्याचें बरें उलयात कितें म्हटलां म्हाका जाय बरें जालोलें जाल्यार तुवें दुसऱ्याचें बरें जालें पळोवंक जाय प्रेज लॉर्ड हालेलुया मागीर बरें तें कोर बरें तें कोर शांती सोडून शांती सोदून तिच्या पावलांनी चल तिच्या पावलांनी चल आतां शांती सोदून म्हळ्यार तुमी शेजाऱ्याक शांती कितें रावता आमची शेजान तिका सोदूंक वयशात कित्याक ब्रादर तुवें सांगलां न्हू हांव शांतीचेर गेल्लो विचारूंक ते शांतीन काय म्हाका असो तापयलो की कायलीर आनी तयार न्हू चुट्टाच्या उज्यान न्हू तिचे दारूण जिबेंतल्यान सामको फ्राय केलो मरे तुवें म्हाका तिका धाडला शांती सोदूंक हे शांतीक सोदिनाकात शांती तुज्या मनाची देवाच्या उतरांतली तें पावल उबारूंक तो उजवाडाचो दिवो जावूंक ती शांती उजवाडाची काळजां मनाची तिच्या पावलांनी चल हें जावन आसा आमकां उदाहरण तुका पिडापीड दितल्या पासत मागोंक तो म्हाजो दुस्मान म्हाका सदां पिडापीड दिता पूण तेज्या घराब्याचें आतां हें रे म्हाज्या हातीन येयलां तेजें व्हडें मुखार व्हरपाचें हांव दुस्मान तेजो आतां देव सांगता तुका तो पिडापीड दितालो न्हू आतां तेज्या पासत माग फाल्यां पिडापीड काबार जातली समजलां समजलां तुमकां तुवें वचोन तेंका बोगसूंक तेंकां करूंक शांती नाका उलोवंक पूण देव तुका एक आदार दिता तुका एक वाट दाखयता ते वाटेन हांव चलोवंक जाय खोटेपण तुजें पयस कर तुजो राग पयस कर तुजें आनी कितें विगास पयस कर तुजेर आयलेले शिराप पयस कर आतां तेज्या जिवितान बरें करूंक देवान एक बायल्यान आयडियार धाडल्या तुका बायल्यान एक धाडलां तुका त्या जिवितान ताका सांगात ती आतां ह्या हितून तुका कळचें ना पूण फाल्यां तो भुरगो वो तें भुरगें तुवें हाडलां तुवें ह्या घराब्याक दिलां म्हणून ताका कळटलें तेन्ना ताका उगडास येतलो आमी चुकलीं हां तो आमचें बरें मागताली ती आमचें बरें मागताली पूण आमी समजतालीं ती आमचें पाड मागता म्हणून आमी ताका शिरापतालीं चूक कोणाची कळटली ताका लागून पिडापीड दितल्या पासत मागात आनी मागपाची वाट
ही पळय कन्यांनी करूंक दी देवा म्हणल्यार देव म्हणटा तुका दिलां गिन्यान दिलां जणवाय दिल्या उजार कर आमी उजार करिना तरी देवाची उतरां दिल्यात त्या उतरांनी आमी ती उजार करूंक जाय वय काय ना पूण ती आमी उजार करूं शिकत जाल्यार आमच्यांनी जाय तें करूंक जाता आनी तें फकत देवाचें उजार करून आमचे पदवेन न्हू आमच्या शाणेपणान न्हू आमच्या शिंगपात जणवायेन न्हू आमच्या पयशांनी न्हू आमच्या गिरेस्कायेन न्हू पूण देवान दिलेल्या उतराचे भलायकेन जर तुका देवाचें उतर मेवलां तुका जिवीत मेळ्ळां आनी तुज्या जिविताक ती भलायकी मेवल्या प्रेज द लॉर्ड हें आतां पोन्न्या बुल्ल्यांतलीं उतरां काडल्या आतां नव्या बुल्ल्यांतलीं उतरां काडया जॉन 6:63 आतां पोन्नो सोरो आनी नवो सोरो आमी मिक्स केला आतां सांबाळून दवरूंक देवान आमकां नवें आयदन तयार केलां ताका सोदया जाय काय नाका तें तुका एकल्याकूच उरलेलें कोणाक नाका कोण उलोवपाचें हाती पासून उलयना जाय हांव चुकलां काय म्हणटा खंयसर तरी तुमकां समजूना कितें सांगता तें हांव समजोना जाल्यार विचार सांगलां तुमकां हें म्हाजी चूक सुदारूंक करूंक म्हाका बऱ्याक पडटली तुमकां जायना जाल्यार तें घेवन वचनाकात घरा ब्रादर येवन आयज कितें सांगता हें सगलें सासूमांचें सुनेचें दुस्मानाचें आनी कोणाचें पूण हांव दुस्मानाचें सांगना हांव म्हजें आनी तुजें सांगता हांवें कितें करूंक जाय देवान कितें दिलां तें तुमी घेवपाक आमचें जिवीत बदलपाक देवाच्या उतरान हांव पळय तें सांगता हांवें घडून कांय हाडूंक ना हांव डायरेक्टर न्हू तियात्र हांवें बरोवंक ना हो डायरेक्टर कोण पवित्र आत्मो तेणें बरयलेली येवजण हांव ती आतां कितें करता तेणें बरयलेलो तो डायरेक्टर बरोवणार आसलो आतां हांव कोण जाला कंपोजर कंपोजींग करता कितें केल्यार कितें जातलें खूंय केल्यार खुंयचें एकटें खूंय दवरया खुंयचो कांतोरीस आनी खुंयचो एक्टीस पार्ट घालया पूण कोण तयार ना एक्टर जावपाक कित्याक उलयना उलयत जाल्यार तुमी एक्टर जातलीं नाका तुमकां एक्टर जावपाक जाय हां काय कोण हिरो जाला तेकाच हिरो तेच्याच पांयार मनाक रावपाक जाय तुमकां ना तुमकां हिरो जावंक नाका जाय कशें जातलें उलोवन शिकोन काम करून न्हू एक्सरसायज करून न्हू एक्सरसायज केन्ना जाता तुमी जॉगिंग करना केन्ना करता दोतोरान सांगलां म्हणून जॉगिंग करता दोतोरान सांगलां म्हणून जॉगिंग करता कित्याक जिवाची भिरांत आहा पळय कितें वाडलां कॉलेस्ट्रॉल आतां कॉलेस्ट्रॉल कितें तुवेंय पळोवंक ना हांवेंय पळोवंक ना हांव जाल्यार नकोच पूण दोतोराक कळना कॉलेस्ट्रॉल पळय 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 रिपोर्ट येयला आरे बापरे आयकोना फुडें कॉलेस्ट्रॉल वाडलें आतां कितें सांगलां जॉगिंग कर कॉमेस जॉगिंग म्हाजें पूण देवाच्या मुखार आर्गां हालेलुया कर देवाच्या मुखार नाचोन आनी कितें कर हुशारकाय दाखय हांसोन दाखय हय तोंडाक गुड्डो हांसोंक येता पूण तोंड ही एक्सरसायज नाका कोणाक देवा मुखार खुशाल रावपाक कोणाक नाका एकामेकाक जापापाक कोणाक नाका पूण दोतोरान सांगलें एक्सरसायज जायी त्या भायर ती पयशांनी दोतोर घेता 15 दीस कर आं परतून यो आं 15 दीस कर परतून यो आं आवय गेल परतून धांवता टायमींग सेटींग दोतोराचें न्ही ते कॉलेस्ट्रॉलाचें आनी म्हाजें तिगांयचें सेटींग हांवें जोडपाचें कॉलेस्ट्रॉल म्हाका मातशें हालोवपाचो खरोच कॉलेस्ट्रॉल म्हाका खरोच दिवपाची दोतोरान आपणा सेटींग करपाचें बील तो रिटर्न करता आनी दिता हांवें फारीक करपाचें देव म्हणटा फुकट घेयात हांव फुकट दिता तुमकां म्हजेशी येयात म्हजें उतर आयकात म्हजें उतर पाडात उतरान जाता रे तिका रिपोर्ट येयलो मरे ना रे बाबा रिपोर्ट येवना
ब्लड टेस्ट करूं ना ब्लड टेस्टान दाखयला न्हू ब्लड टेस्टान दाखयलें सायब जायना आतां एक्सरसायज करूंकूच जायी हरशीं 8 उठटालो आतां सांगलां कितें 5 उठां तेन्ना बरें घाम येवपाक जावो 5 उठोन बूट घालून रेडी घाम काडून कित्याक बरो भलायकी जायी कितें जाय भलायकी जायी पूण काय देवाचें उतर सांगता म्हजें उतर मागीर तुका भलायकी मेवता हांव कोणाचें उतर घेता दोतोराचें कांय वायट ना पयशे आहा मोकडे मोडे पयशे ना जाल्यार दोतोर सांगतलो तुका देवा कडेन म्हाका रे बाबा कितें सांगतलो पयशे काबार जाले दोतोर म्हणलो यो यो कांय भिनाका तूं पयशे दिनाका तूं यो हांव तुका वखद दितां सांगतलो काय हांव तुका तपासतां सांगतलो काय कोणाक खंय धाडटलो तपासूंक देवाशें धाडटलो हें घडटा न्हू आमकां जाय तो ते मागीर हॉस्पिटलान थिंगा धांवता हांवूय गेलो ना हांवूय आहलो हॉस्पिटलान म्हाका पयशे नासले सच सांगता तुमकां हांव एडमिशन करूंक दिवन म्हाका पयशे नासले पूण देवान म्हाजें एडमिशन केलें व्हडल्या हॉस्पिटलान आजरांनी घेता पयशे 15-20 हजार एडमिशनाक बेश्टे पयले एंट्री करपाक हांवें एकूय पयसो भरून देवान एडमिशन केलें आजरांनी बिलां 40,000-50,000 रुपया बील 8 दिसांक बेश्टें वखदाचें तपासणेचें वखद म्हाजी बायल हाडटाली आनी तेंय बील कोण दितालो जाणा कोण कोण खोबरे घेताले आनी पयशे दिवन वयताले कोण येताले पयशे दिवन वयताले एक दीस हॉस्पिटलाचें बील येयलें 40,000 वयर येयलें पूण हांव तिका हॉस्पिटलान जायनासलें म्हाका न्हिदोंक देखून जायनासलें पोंदाक गाये जाल्ले तो ट्यूब कोत्ताले आनी तेजो आमच्या भुरग्यांक उदक न्हाणोवपाक ट्यूब आसता प्लास्टिकाचे ते ट्यूब फुलयताले आनी तेजेर म्हाका ते गायेक आहा पळय थिंगा 2-3 ट्युबाचेर हांव न्हिदतालो म्हणजे ते फोड म्हाजे वो गाये म्हाजे ताका जमनीक लागना जावपाक आनी असलें करून जेता आसतना म्हाका 40 आनी कितले 1000 बील येयलें 8 दिसांनी फकत बेडाचें त्या कांय ऑपरेशन जालें न्हू कित्याक तर बील येयलें आनी पयशे नासले म्हाका कित्याक म्हाजी बायलूय थिंगा आहली म्हाजे भुरग्यांय थिंगा आसले तुमी पळयलात आमी आहा थिंगा तिगांय जाणां आहा आमी हें कशीं सामकी वाल एंटोडो मारलेली तुमी पळयलां न्ही एक वाल वाट्याल गेलो ती झाडाक एंटोडो मारता ते भाशेन आमी फॅमिली एंटोडो मारलेली पाय आहा थिंगा घोव आहा थिंगा बायल आहा थिंगा भुरगीं आहा कोशेंच सोडना माय आहा थिंगा तें आहा हांव वयता जाल्यार म्हाजी बायल आहा म्हाजी बायल वयता जाल्यार हांव आहा एंटोड ते भाशेन ती बाबडी म्हाज्या फुड्यान हांव दुयेंत आहा म्हणटो ताका घर नासलें कांय नासलें येतालें उदक न्हांवपाक वयताली ताका जेवण नाका आसलें च्या नाका आसली कांय नाका आसली हॉस्पिटल म्हाज्या फुड्यान पळोवपाक कितें जाता आनी दोतोरान सांगलें केन्नाय कितें जावंक शकता बरी खबर न्हू आं केन्नाय कितें जावंक शकता म्हणून केन्नाय बरो जावंक शकता म्हणूंक जायनासलें दोतोरान सांगूंक जाता अशी बाय तूं भियो नाका केन्नाय तो बरो जावंक शकता काय बरो दोतोर दोतोरान ते बायलेकूच आनी कोणाक सांगलें कित्याक तो जाणा आसलो आनी कितें तें आमच्या कोण सोयऱ्यांनी आनी कोणाक विचारलें आनी तें दोतोराक विचारलें ना केन्नाय कितें जावंक शकता तिणें म्हाज्या बायलेच्या कानान घातलें म्हाज्या मनांत आहल्या कोणाच्या मनांत घातलें मागीर आगाच्या कानान आतां हो आग जावन भिवन थिंगा थिंगा म्हाजी जनवरां जेन्ना त्या जनवरांक धांवडायता न्हू देकारे घालून न्हू ते भाशेन हेजे मोतीन तेरी घेवन हेणें देकारे घालचे आनी थिंगा धांवचें पूण तेजे हितून बरें आहलें देवान ताका बरो बोट दिलो ताकद दिलोली तेणें सांगलें ना ना ताका कांय जावचें ना जबाब कितें दोतोराक ताका कांय जावचें ना आनी अशें जाता आसतना म्हाका बील येयलेलें आसलें दोतोर तपासूंक येयलोलो आनी तो तोंडाक पयलो
आनी दोतोराक सांगलें दोतोर हें बील तूं फारीक कर. तुमी कोण सांगतलीं? दोतोरान पयशे नासतना एडमीट केला. दोतोरान पयशे नासतना ऑपरेशन केलां. दोतोरान पयशे नासतना आतां 4-5 दीस वाडदीस ते बेडार रुमान घातला. आनी आतां बील येयलां ह्याय वेळार दोतोराच्या गोंवट्याक दोरी. तुमी सांगो तूं? हांवें सांगलां, सोच सांगता, फोट मारना. आनी ह्या वेळार दोतोरान त्या हॉस्पिटलाचे कोण पळय आसता मेल्ट्रन काय कितें म्हणटा वडील ताका फोन करून आपोवन हाडली आनी तें बील काडलें आनी तेच्या हातीन दिलें आनी ताका सांगलें ते कडेन बील माग नाका, बील येतलें आमकां. दोतोराक कोणें शिकयलो काय? तेजेर देवान ती काल्तिकाय म्हणटा पळय वती दोयाळाय म्हणटा ती तेजे मोतयेन घातली, तेज्या काळजान घातली. पूण त्याच दुसरे दिसा कोण एक मनीस भितर सरलो, हांव कांय ताका वळखना, तो म्हाका वळखतालो. जेन्ना ब्लूबॅरी मागणें जातालें आनी त्या मागण्याच्या जोम्यान तो केन्ना तिका येतालो आनी तेणें म्हाका तिका पळयलोलो. म्हाजें नांवूय आयकलेलें. खंयचें नांव आयकलेलें? वास्को मामा. आनी तेणें कोणें सांगलें वास्को मामाक शॉक येयला आनी सारको बेडिडन पडला. तो चोवपाक येयलो, पूण चोवपाक येयले ताका कितें घडलें जाणा तुमी? तो म्हाका चोवपाक येयलो पूण ताका कितें घडलें? तेणें बोलो सारीक वचचें पडलें मामाक पळोवन. तेणें आख्खें बील तिका फारीक केलें. 40-50 तें बील आहलें तें इतलें बील फारीक केलें आनी तो घरा गेलो. म्हाका पळयलो आनी देवान तेच्या काळजान ताका हुस्को गायलो तें बील फारीक कर. गिरेस्त मनीस तो. हांव ताका वळखना पूण देव ताका वळखतालो. तें बील फारीक करून तो घरा गेलो. आनी भाशेन जायतीं जाणां कोण कोण येताले 5,000, 10,000 एक दिसाक 2 दिसांनी बील जातालें ते फारीक कोत्ताले वयताले. आनी कोण कोण सोयरीं आनी खंय भायर हालोली म्हाजी फामील कोण ना, म्हाजी बायलेची फामील, ती ताका पांव धाडटाली. कितें धाडटाली? तुमी जाणा ते पांव म्हणटा ते लंडनचे? तेचो खूब मोग केलो गोंयच्यांनी सोयऱ्यांनी. आनी ते कितें जालें थोडे येताले अशें 200-300 ते कितले 20,000 वा 15,000 जाताले. आनी इतलेय पयशे म्हाजे वखदाक आनी तिका ते काबार जाताले. जेवणाक आमी पयशे मोडूंक ना. कोण एक भयण मेवली तेजी ताका आमचेशी येताली ती, तेणें म्हयनोभर तांकां जेवण दिलें. घरा कडेन रांदप आनी कितें आनी वयल्यान मनीस धाडून रिक्षान घालून मोटरसायकलीन घालून आपल्या घोवाक आपल्या भुरग्यांक कास्तीक दिवन तें जेवण हॉस्पिटलान पावप. हें कोणाचें काम? देवाचें काम. आनी निमाण्या वेळार हे दोतोरान म्हाका सांगलोलें तुका 3 वर्सां बेडार रावंक पडटलो, जातलें मरे तुकोडे. आतां तो कितें चिंतालो? कितें जातलें म्हणून? कितें जातलें? मनी फारीक करूंक. हांवें म्हळें दोतोर म्हाका 3 वर्सां कित्याक सांगता तूं? हांव 1 म्हयनो रावतलो. कितलो तेंप? 1 म्हयनो. कित्याक रे? आनी मागीर म्हाजो देव 3 दीस रावला. कितें म्हणलें? म्हाजो देव 3 दीस रावला. हांव 3 नंबर फुडें वता आनी 0 लायता, 30 दीस करता आनी 3 दीस करता. ते 3 दिसांचे 30 दीस, 1 म्हयनो. ताका हांव मनीस, म्हाका चूक जाल्या, ताका चूक नासली, ताका मारलो, तो मेलो, 3 दिसांनी जिवन जालें आनी सांगलेलें. हांवूय सांगता तेजें उतर घेवन, हें पळय म्हाका शॉक येयला, हें म्हाका दुयेंस येयलां, ती म्हाजी चूक जाल्या,
ते चुकीक लागून येयलां. ताका लागून हांव तो फाटलो झिरो काडटा आनी फुडल्यान लायता. कितें जालें? 30 दीस, 1 म्हयनो. आनी म्हाज्या भयणांनी आनी भावांनी खरेंच देवान म्हाजें उतर मानून घेतलें आनी 30 दीस भरले उपरांत फुडल्या म्हयन्याची 1 तारीख जावच्या पयलीं एका म्हयन्यान म्हाका डिस्चार्ज करून दोतोरान घरा धाडलो. सारको बरो देवून जावन हांव. म्हाजें हें बोट लासलोलें काय फुगलेलें इतलें मोटें जालोलें, पूण म्हाका चलोंक भोंवोंक जाता देखून आनी म्हाजे गाये फेकले ते फाटले जे न्हिदोंक जाता देखून तिणें म्हाका घरा धाडलो. पूण जेन्ना हें हात म्हाजो अदीक मोटो 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 जावंक जोड जावंक लागलो आनी कितें जालें जाणा, एक्सरे काडूंक लायली आनी एक्सरेचेर दाखयलें तेजें बोट हो हात कुसला. बोट कातरूंक जाय. कितें करूंक जाय? नाजाल्यार फुडें तो हात पिड्यार जातलो, गँग्रीन म्हणटा जातलें आनी तो हात कातरचो पडटलो. आनी दोतोरान म्हाज्या कानान घातलें, अशें अशें आसा, जें बोट कातरूंक जाय. हांव निरोज जालो. हांव म्हणलें ना ना हांव बोट कातरूंक दिना, हांव तुका बोट कातरूंक दिना, तुवें म्हाका बोट दिवंक ना. हांव नोको, हांव कितें उलयतालो पळय तो, नेरवां फ्राक जाली म्हजी. हांव दिना तुवें बोट, तुवें बोट दिना, म्हाका देवान बोट दिलां, देवाक काडून दी म्हाजें बोट, तूं काडचो ना. जाल्यार म्हाका पळय, आपूण तुका आनी एक हें दिता, तूं प्रायवेट वच आनी एक्सरे काड. आनी प्रायवेट वचून एक्सरे काडली. तिंगा एक पळयत जाल्यार ती एक्सरे अजून आहा म्हाज्या घरांत, खंय तरी उडयल्या कोनशाक म्हणल्यार ती पळयना हांव केन्नाच. तेजेरूय दाखयलें की तेजें बोट इतलो कुडको पिड्यार जाला, फुगला, सगलें भितर आतिल्लें कितें पू भरल्या आनी तें मोटें जालां, सुजलां, सगलें उर्सास घालता. व्हरोन दाखयली, दुसरे फावट पयलां तुवें रिपोर्ट पळयला, पिड्यार जाला, कातरूंक पडटा. हांवें म्हणलें हांव कातरूंक दिना. हांव घरा गेलो हात घेवन, एक्सरे घेवन घरा गेलो. 2 दीस हांव रडलो, दूख भोगलें म्हाका. हांव देवाचें काम कोत्ता, हांव नोको वर्शी, हांव अन्नाडी मनीस, शिकोप ना, तरूय हांव तुजें उतर घेवन भोंवतां, तरूय हांव सैतानाचें बँड वाजयतां, तरूय हांव कितलोसो वावुरतां, आनी तरी म्हाका हें. आनी लोक कितें म्हणटलो, कितें म्हणटलो लोक, पयलीं मरे तो कितें करता तो, आतां तो कितें भोगता खबर आहा मरे तुका, हिंचाची ना एकामेकाक, सांगची ना, म्हाजी तकली पोंदाक पडची ना. होय, हेज्याक पयलीं हांवें जायती वडपण उरली देवाची, आनी आतां दिवं म्हाज्या आदाराक ना. असलीं चिंतनां येवन खूब रडलो. आनी 2 दिसांनी हांव दोतोराचेर गेलो आनी थिंगा वचून म्हणून दोतोरा कडेन झगडलो. वयता आसतना हांव एकलो वचोंक ना, म्हाजे बायलेकूय व्हरोंक ना, कोण एका म्हाज्या सांगात्याक गेलो, तो म्हाज्या बराबर काम कोत्ता, म्युजिशियन काम कोत्ता म्हळ्यार कामार न्हू. हांव प्रिचींग कोत्ता, थिंगासो तो गायना कोत्ता म्हाज्या फुड्यान. ताका घेवन गेलो आनी ताकाय दोतोरान सांगलें पळय तो आयकोना आनी कितें कोन्ना अशें. तेणें जालें आसूं, ताका कोन्न दी कितें कोत्ता तें. तेन्नाय दोतोराक सांगलें पळय तूं म्हाजें बोट कातून नाका, हांव तुका बोट कातरूंक दिना. तूं तर म्हाका सायन मागता, हांव सायन मागतां ऑपरेशन करपाक, पूण हाड म्हाजें काड नाका. आनी तें तूं हाड काडीत, हांव उठलो म्हणून तुजे गोमटेक धरतलो. कितें सांगलें? हांव तुजे गोमटेक धरतलो. आतां दोतोर पत्तलो, दोतोर करचो ना. तेणें सांगलें पळय बाबा, तूं म्हाका बरोवन दी, कातरूंक दिना, कित्याक हांव तुजो दोतोर, तूं म्हाजो पेशंट, म्हाजो कायदो हें काम तुजें हांवें करपाक, तुका जिवीत दिवपाक. आनी तेन्ना ताका हांवें सायन मारलें जाल्यार बोट काड नाका. तेन्ना आपूण धाकटेंशें ऑपरेशन कोत्ता, तुज्या बोटाक ब्लेड लायता, तें तरी जाता. म्हणलें वय, ताका तें फोडूंकूच जायें न्हू. तेणें तो हात म्हजो हिंगासर लायलें, बेरायलो आनीक ती ब्लेड लायली. तुमी जाणा म्हाजें कितें भायर सरतलें, आख्खें सगलें कुसलेलें घाण म्हणटा ते भाशेन. थोडें न्हू, जशें आमी एक पॅकेट म्हणटा, जें रोगताची एक बोतल म्हणटा, ते भाशेन ह्या वायटाची एक बोतल जातली,
इतलें भायर सरलें आनी तें भायर सरता तेन्ना म्हाज्यानूच ते स्क्रिनीचेर पळोवपाक जायना जालें. म्हाजे दोळे धांपूंक पडले आनी दोळे धांपले. पूण दोतोरान पळयलें तेजें रगत येता पळय तें फाटल्यान. तें तितलें भायर सरलें आनी तेजें रगत येयलें. आनी दोतोरान म्हटलें, आरे तुजें बोट बरें आहा, कातरूंक नाका. तुजें बोट बरें आहा, कातरूंक नाका. आतां फटकिरो कोण? एक्सरे. फटकिरो कोण? एक्सरे. स्वता मागून म्हाजें बोट काडूंक सोदतालो तो. पूण हांव भावार्थान देवा कडेन झगडलो, देवा कडेन रडलो. देवान आपलें रगत म्हाज्या भितर घातलें, ही घाण भायर उडयली, ऑपरेशन केलें, बोट साल्वार जालें. आयज म्हाका बोट आहा. आयज म्हाज्यान आतां हालोवंक जाता. हें बोट नासलें जाल्यार मूठ जावची नासली, धरूंक जावचें नासलें. हें बोट म्हाजें काम करता आनी हें बोट घेवन आयज हांव म्हाज्या संवसारीक पोट भरपाचें काम करतां. वात नासलो जाल्यार म्हाका काम करूंक जावचें नासलें. ही जावन आसा म्हाजी गोवायकी, भावार्थाची गोवायकी. कित्याक लागून सांगूंक पावलां की हांव जे आमी एक्सरसायज करता, देवान सांगलेलें आमी करिना. एक्सरसायज करूंक वायट ना बाबा, एक्सरसायज चालू दवर. तुजें कितें कोण करता तें जॉगिंग कांय वायट ना, तुवें चाल. पूण तें कोत्ता आसतना पासून तुमी तें म्हणत चलत रावात. हालेलुया, 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 थँक्यू जेजस, हालेलुया. मागीर पळय दोतोर आसात, तुजें कोलेस्ट्रॉल न्हू, तुजें आनी कितें न्हू, सगळें नॉर्मल जातलें आनी तुका मात उगडास येतलो. तें मेडिसीन तें खरें, दोतोरान सांगलां तें खरें. पूण देवान सांगलां तें सत. सत बदलचें ना, खरें बदलतलें. कित्याक लागलां हें? सत बदलचें ना, खरें बदलतलें. देवान म्हाका जिवीत दिलां, जिवीत आसा. देवान म्हाका बोट दिलां, हांव तितून झुजलां. बोट म्हाजें आसा तें सत. पूण दोतोरान सांगलेलें तें खरें. पिड्यार जालेलें, कितें जालेलें म्हणलेलें तें खरें. पूण तें कातरूंक ना, तें बदललें. देवाचें उतर सत. आमचीं उतरां, आमचें शिकोवप खरें. पूण देवाच्या उतरां मुखार तें कांयच ना, तें बदलता. तर हेका लागून आमी कितलेय दुयेंस आसूं, पिडेस्त आसूं, आमकां देवाचें उतर आयकोपाची, उलोवपाची ही संवय आमी करूंक जाय. आनी आयकल्या उपरांत, उलयल्या उपरांत आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें आमी पळयतले. जशें देवान उलयलें आनी देवान पळयलें. हांव उलयतलों आनी हांव पळयतलों. म्हाज्या जिवितांत हांवें उलयलें आनी हांवें पळयलें. आनी ह्या हॉस्पिटलान 2 लाख सुमार 80,000 काय कितें बील येयलेलें. म्हाज्या भावानी हांवें फकत 30 रुपया काय 20 रुपया फारीक करून हांव त्या घरा आयलां. उरलेले सगळे पयशे म्हाज्या देवान फारीक केले. ते म्हाज्या जैताक लागून. आनी त्या हॉस्पिटलान हांव गूड नायट म्हणून कोणाक त्या तेंपार डेंग्यू जोर म्हळ्यार सामको डेंजर. दुसरो हॉस्पिटलान देखून रावंक नासलो. तो तेन्ना स्टार्ट जालो डेंग्यू जोर. तो तसल्या मनशाक मेडिकलान जायना म्हणून 15 दीस काय 1 म्हयनो दवरलेलो आनी ताका जायना म्हणून त्या मेडिकलालो डिस्चार्ज करून धाडलेलो. आनी ह्या हॉस्पिटलान ताका सांगनासतना जोर येता म्हणून एडमीट केल्लो. पयलो एडमीट मागीर तपासता न्हू, मागीर ब्लड काडटा. कित्याक पळय तें मागीर डायग्नोज करता. म्हूण ताका ती आनी करूंक पयलो एडमीट केलो आनी मागीर ब्लड. पूण तेच राती कडेन सांजच्या 7 वरांचेर सुमार एडमीट केल्या उपरांत देवान म्हाका धाडलो. हांव ते वटेन आसलेलो, ते मदें पड्ड आसलेलो आनी हे वटेन तो आसलेलो. आनी ताका विजीट केलो. बाबा कितें जाता रे? ना जोर येता. ताका खबर ना ब्रदर बी म्हणून. हांव तेन्ना देखून देवान म्हाका हॉस्पिटलान धाडलेलो जाल्यार जसो भाग्यवंत पावलूक जेलीन धाडलेलो. कितें करूंक? ते जेलराचें जिवीत बदलूंक. म्हाकाय देवान हांव चिंता आतां जायते फावटी देवान म्हाका त्या हॉस्पिटलान धाडलेलो जाल्यार त्या हॉस्पिटलान पिडेवंत आसा तांचें जिवीत बदलूंक, पिडेवंतांनी तांकां भलायकी दिवंक. आनी भशेन थिंगा येताले आनी हांव थिंगासोर रातभर भोंवतालो. कितें करून? हालेलुया, थँक्यू जेजस, हालेलुया, आर्गां तुका जेजूक, प्रेज यू जेजस, थँक्यू जेजस, हालेलुया. अर्दी रात काडटालो भोंवन. पूण ही उतरां आनी तें बरें लांब हे भाशेन न्हू, लांब हांगा गेले. तुमी पावल्या जाल्यार हांव नको. साळगांवकार मेडिकल रिसर्च म्हणून व्हडलें हॉस्पिटल तें. लांब सारकें हे वटेन आनी ते वटेन. ते थोड्या तेंपाक वद्द बंद दवरता, थोड्या तेंपाक एक वद्द चालू करता. पूण ही गॅलरी आख्खी ओपन आसता.
बरी जाल्यार बरी जाय ती 200 मिटर सुमार कॅलरी खा लांब आनी हांव तिका म्हणत 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 पांचवें मारतालो आनी हांव तिका त्या भुरग्याच्या फुड्यान गेलो म्हाजी बायल आली ताकाय घेवन गेलो आमी तिका बसली तेजी भासाभास घेतली आमी ती खबर आमकां भिरांतूय नासली आनी हांवें ताका सांगलें बाबा तो घारो सोंग जावो एडमीट जाला जोर येता मरे तुका जोराक कोण भिता तूं 3 दिसांनी घरा वच कितें म्हटलें 3 दिसांनी घरा वच तेणें म्हाका सांगून आपूण 15 म्हयनोभर रावन हॉस्पिटलांत मॅडिकलान रावून येयला आनी आपणाक बरो जायना म्हणून डिस्चार्ज करून घरांत हाडला गूड नायट म्हणून आपूण हें म्हाका सांगूंक ना तेणें तो हांसलो आनी हांवें उतरां उलयलीं 3 दिसांनी तूं घरा वच आमी मागणें केलें गायन केली बायलांतली बायल म्हाजी गायन करूंक हुशार तेणें गायन केली देवाचें उतर ताका सांगलें तेणें आयकलें पयले दिसा तेजो रिपोर्ट येयलो तो कितें ब्लड टेस्ट काडलो तो डेंगू तेजो हें जालो पूण दुसरे दिसा तो रिपोर्ट घेयले उपरांत दुसरे दिसा ते जोर गेलो पयलो तेका रिपोर्ट येयलो तेका जोर डेंगू म्हणून पूण दुसरे दिसा तेजो जोर गेलो वखद कोणाचें दोतोराचें वखद कोणाचें दोतोराचें पूण ताका वखद दोतोराचें लागलें काय तें तें वखद लागलें देवाच्या उतराचें देखून आयज एडमीट जालो फाल्यां जोर गेलो नांव कोणें जोडलें दोतोरान पूण हो भुरगो जाणा आसलो तो भुरगो न्हू बायल भुरग्याचो घोव तो बापूय तो तें खबर आसलें आपणाक कितें जालां तें आनी फॉरच त्या दिसा बरो जावन तिसऱ्या दिसा ताका डिस्चार्ज दिवन घरा धाडलो हांवें म्हाज्या पदवेन सांगोंक ना वो म्हाका कितें जाय म्हण हांवें तें सांगोंक ना पूण म्हाज्या तोंडान उतर भायर काडलें देवान कित्याक म्हाज्या तोंडान देवाचें उतर आसलें हालेलुया थँक्यू जेजस प्रेज थँक्यू जेजस हालेलुया देखून बाबा तुका तें सांगता हांव कोणाकूय सांगता हें उतर बंद करून नाकात तोंडांतलें तुमच्या जिवितांत आनी आयजूच जातलें म्हण रावो नाका तो वेळ येता तेन्ना जातलें पूण तुका जाय म्हणून तुवें तें करूंक जाय तें जालां माग दितलो सांगलां काय ना माग सोद मेवतलें आमी मागोत रावंक जाय म्हणत रावंक जाय देवाक अर्गां दित रावंक हें मागणें आमचें थँक्यू जेजस हालेलुया हालेलुया जेजस थँक्यू जेजस कित्याक थँक्यू म्हणटा म्हाका बरें जिवीत दी हें जाणा जावंक जाय म्हाका बरें जिवीत जाय हांव कितें उलयतां तें म्हाका मेवलां हांव तें बावडो आर्गां तुका जेजू तें म्हाका दिलां हांव तुका वाखणटां आनी ह्या उतरा वरवीं तो तिसऱ्या दिसा घरा गेलो आनी चवथ्या काय 5 दिसाक येदी व्हडली पुटली घेयला फ्रुटाची आपोल मोसंब्यो केळी फ्रूट घेयला आनी हॉस्पिटलान येयला म्हाज्या फुड्यान म्हाज्या खोबरीक अरे घरा गेलो तूं वय केन्ना तुवें सांगो ना 3 दिसान घरा वच म्हणून अरे दोतोरान डिस्चार्ज करून तूं गेलो ना दोतोरान डिस्चार्ज दिलो नांव कोणें जोडलें हॉस्पिटलान पूण त्या भुरग्यान ओडकोन घेयलें ह्या ब्रादराच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें त्या उतरान आपणाक जिवीत मेळ्ळें हेच भाशेन आमी ओडकोन घेवंक जाय देवाचें उतर तिका बरयलां जी कोणाक म्हजीं उतरां मेवल्या ताका कितें मेवलां जिवीत आनी भलायकी मेवल्या भलायकी जावन आसा म्हाज्या जिविताची गिरेस्तकाय भलायकी म्हळ्यार कितें म्हज्या जिविताची गिरेस्तकाय जें कितें हांव जोडटां तें सांबाळून दवरपाक एक तेवो आमी भांगर खाता जाल्यार कित्यान सांबाळटा लोकोरान स्पेशल ताका कबो हें कोत्ता आमी जागो कोत्ता कोणाक दिशी म्हणना तसलो कोत्ता काय कोन्ना तेच भाशेन देवाच्या उतराकूय स्पेशल जागो आसा तें जावन आसा तुजें काडीस तें देवाचें उतर काळजान सांग तिका सांगलां पळय म्हजीं उतरां तुज्या काळजान बाळगून दवर खंय आसूंक जाय देवाचीं उतरां आनी जेन्ना काळजांतलें बोल्लां तें खंयच्यान भायर सरतलें तोंडांतल्यान भायर सरले उपरांत खंयच्यान दिश्टी पडटलें जिवितांतल्यान आमच्या जें कितें हांवें उलयलां जें कितें हांवें आयकलां जें कितें हांव पळयतां तें म्हाज्या जिवितांत घडलेलें आसा वो जें कितें म्हाज्या जिवितांत घडटा तें हांव पळयतां
प्रेज द लॉर्ड. आतां जॉन 6:63 आमी हेजेरूच उरल्या. आतां 3:60 या. आत्मो आत्मो की जीव दिता. प्रेज गॉड. पुरो. आत्मो म्हळ्यार कोण? सकाळीं सांगलेलें आमी. आत्मो कोण? हांव पयलो आत्मो कोण? देव. देव नासतना येयला. आत्मो म्हणल्यार देव. हें बरयलां, दाखयता मागीर तुका. मास कित्याकूच उपकारना. आतां हांव कोण? मास. ही कूड कसली? मास. मासाक दुयेंस जाता, ओतम्याक दुयेंस जायना. ओतमो देव. हो समजता? होय. येयला मनान येयला कितें तें? हां, तूं एक ओतमो. पूण ह्या ओतम्याक हें घर बांदलां. ह्या घराक वायराचे रोड घातल्या, सिमीट घातलां, होडी घातल्या, ते भाशेन हे कुडीक हाडां घातल्या, कात आहा, मांस आहा, शिरो आहा, आनी त्यो तयार केल्या आनी ह्या ओतम्याक हें घर केलां. कूड. हो ओतमो हे कुडीन रावता. तो देव. म्हज्या भितर कोण रावता? आत्मो. देव रावता. पूण जेन्ना हें देवाचें घर हांव बोश्टायतां, हें देवाचें घर हांव पातकान घालतां. म्हाज्या चिंतनांनी, म्हाज्या उतरांनी, म्हाज्या कोन्यांनी तेजो एक खांबो मोडटा, एक आनी कितें फुट्टा, एक ग्लास तुंटा आनी तो आंगडो तिगडो जाता. पूण जोरी जर तो रिपेर कोत्तलो ओतमो गोट ना जाल्यार तो रिपेर जायना. म्हणटा ओतमो आहा जाल्यार म्हळ्यार देव तुज्या भितर तूं जाणा जाल्यार, तूं देवाचें उतर उलयत जाल्यार हो मोडलेलो खांबो तेका सिमीट मारतलो, रोड घालतलो, स्ट्रेट करतलो. तेच भाशेन एक कुडीक देवाचें उतर दिवन, बाबार्थ उजार करून, उतरां उजार करून, ओकोंड रावन हांव म्हजी कूड तंदुरुस्त करतलो. कितें मेवलां? मास कित्याकूच मास कित्याकूच उपकारना. उपकारोना. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. कोण उलयला ती उतरां? हांव. देव उलयला ती उतरां. तुज्या तोंडान घातल्या ती उतरां. कितें दिता आमकां? आत्मो आनी जिवीत. म्हळ्यार देव आत्मो, तो ओतमो म्हज्या भितर आसा, हांव ओतमो आनी ही कूड त्या ओतम्याचें घर. ह्या घराक गरज आसा जिविताची. देखून आमकां 3 भागांनी वांटल्या. आमकां ओतमो आसा. हांव एक ओतमो. ह्या ओतम्याक एक जिवीत आसा. होय. जिवीत कितें? मन. म्हाजी चिंतनां, म्हाजें पळोवप, वागणप, म्हाजें वास घेवप, म्हाजें आयकप, म्हाजें उलोवप, हें सगळें जिविताचे भाग. 5 गूण. कान, दोळे, नाक, जीब, हे भाग कसले? जिविताचे. हें जिवीत आमचें. हें जिवीत उलयता. हें जिवीत बोबमात. कूड उलयना तुजी. कुडीक गावतालो, कूड माती कांय सांगूंक कोना. पूण जेन्ना हें जिवीत एक कुडी उदेशी ह्या गायाक दुखता म्हणून दाखयता. हें जिवीत बोबमात. तो गांव बोबमात्ता? तो गांव बोबमात्ता? कोण बोबमात्ता? जिवीत. आतां हें जिवीत कुडीक लायलां आनी देखून आनी ह्या जिविता उदेशी आमकां हे कुडीक कितें जालां तें दाखयता आमी. आतां तें दाखोवन दिता तेन्ना समजूंक मेवता आमकां हें जिवीत बोब मारिना जरी म्हाका एक पॅरलायज जाला. जावंक ना पूण समजूंक दिता. हांव तुमकां कोणाक घालना, म्हाकाच एक पॅरलायज जाला. आनी पॅरलायज जाला आसतना म्हाका एक व्हडलो गावो जाला. कळटा काय तेका? तें दूख आहा काय तेका? तेका कितें केल्यार कळटा काय? कांय कळना. कित्याक? तें कित्याक उपकारना? तितून रगतूय ना, म्हळ्यार जीव ना. आनी जीव ना म्हणटच तेका कांय कळना. तर तेका जीव येतलो जाल्यार आतां म्हाका कितें जाय? देवाचें उतर जाय. आनी देवाचें उतर उलयता उलयता
आर्गां तुका जेजूक तुज्या रोगतान म्हाका सुटका मेवल्या, आर्गां तुका जेजूक तुजें रोगत म्हाज्या शिरांनी व्हांवता, आर्गां तुका जेजूक तुवें म्हाका सुटका दिल्या. जेन्ना हांव हें उलयता कितें जाता मागीर? म्हाका सुटका मेवता, जिवीत येता. देखून देवाचें उतर म्हाका एक आत्मो दिता. तो आत्मो जावन आसा देवाचें उतर. तो म्हाज्या भितर वेता आनी म्हाज्या आत्म्या बरोबर तो देवाचो आत्मो एकठांय जाता. आनी ताका लागून म्हणटा सोऱ्याचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमांक सांपडल्याक सोडोवंक आनी देवाचे उपकार हांवें परगट करूंक. आतां हांव जेन्ना म्हाजी गोवाई करता तेन्ना लोक एक मिनट हांव सांग, म्हाका कळ्ळें तुका सांग. जेन्ना देवाचो आत्मो म्हजेर आसा तो दुस्मानांक कसो मेवतलो? उलयता कोण? आत्मो. आत्मो कोणाचें आयकता? आत्म्याचें. आत्मो आत्म्याक जाणा. दुस्मान कोण? तुजी चिंतना. दुस्मान खूंय आहा? आत्म्यान दुस्मान ना. आत्मो पवित्र. सोऱ्याचो आत्मो म्हजेर आसा, देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, पवित्रपण म्हजेर आसा. तें पवित्रपण हांव कोत्ता म्हूण म्हाजें पवित्रपण तुजेर वयचें ना. तुका जिवीत आसा, तें मन तुजें, देखून आसा तुजें जिवीत बदल. तो आत्मो तूं घे, तूं म्हूण. सेम कंडिशन. देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, कोणाचेर येयलो? कितें करूंक? गरिबांक बरी खबर दिवंक, दुसऱ्याक बरेंपण उलोवंक. जर तूं तेजो राग उलयता जाल्यार तें बरेंपण उलय. समजता? येयला तुका समजून काय ना? तुजो प्रश्न कितें? हांवें मागल्या देवाचो आत्मो म्हजेर म्हणल्यार तुका बरेंपण मेळचें ना. तुज्या पातकाची जोटी देव म्हाका कडेन घेवची ना. म्हज्या पातकाची जोटी देव तुका कडेन घेवची ना. तुज्यान म्हाज्या पासत मागोवंक जाता. कशें? फारीकपण करून. रीण कशें फारीक केलें जेजून? आपलें रगत दिलें, म्हणजे फारीक केलें आनी तितून आमकां सुटका दिली. तेच भाशेन तुज्यान आनी म्हाज्यान दुसऱ्या पासत मागता जाल्यार, दुस्माना पासत मागता जाल्यार हांवें तें पळय भायर हितून बरयलां, शिकलां. कितें? आमच्या साम 34 ह्या भुरग्यांक देवाची भक्ती शिकयता जाल्यार हांवें तें शिकोवंक जाय. हांवें तें वाचूंक उलोवंक जाय आनी तें हांवें प्रॅक्टीस करूंक जाय. आनी तें प्रॅक्टीस करता तेन्ना देव म्हाका वाट दाखयता. स्तोत्र 32 वर्स नंबर 8. स्तोत्र 32 वर्स नंबर 8. हांव तुका उपदेश दितलो. हांव तुका उपदेश उपदेश दितलो. दितलो म्हळ्यार कितें तरी शिकयतलो, कायदो दितलो, कितें तरी सांगतलो. हांव तुका उपदेश दितलो. मागीर खंयची वाट दवरची ती तुका दाखयतलो. खंयची वाट दवरची ती तुका हांव दाखयतलो. कोण दाखयतलो? जेजू. देव. कसो दाखयतलो? देव उपदेश दिता. देवाचें उतर तुका दाखयतलें. आतां तिका दाखयना. जर तूं म्हाका म्हाजें उतर तुका मेळना जाल्यार तुका आत्मो मेळना. पयलो सद्याक तूं एक आत्मो. आतां तुका देवाचो आत्मो मेवला. तो आत्मो तुजेर आसा. तो आत्मो दुसऱ्याक दिवपाक, दुसऱ्याक बरें करपाक, दुसऱ्याक बरें मागपाक, गरिबांक बरी खबर दिवपाक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, दुसऱ्या पासत वावर करपाक. आमी संवसार मनीस आसा ते आमचो आत्मो घेवन आमी हें करता, आमच्या पासत वावर करता. म्हाका कित्याक पडलां तुजें? म्हाका बायल ना, म्हाका भुरगीं ना, म्हाका फामील ना, वय काय ना गो? आतां देवाचो आत्मो म्हजेर आसा. तो आत्मो घेवन, तें उतर घेवन, ती जाणवाय घेवन, ती बूद घेवन हांव हे भयणी पासत काम करतां. तें दिव येता जाल्यार खबरेक वयता. ताका गरज जाल्यार कितें दिता. तें दुस्मान जावं म्हजें, म्हाका कडेन दिवंक जायना. हांव कोणाकय दुसऱ्याक तयार करता. म्हाजें नांव सांगनाका पूण ताका गरज आसा मजत करता. समजता? ती भाशेन तुज्यान आनी म्हाज्यान दुसऱ्याचो मोग करूंक जाता. तो तुजो दुस्मान, म्हाजो दुस्मान. तूं आनी हांव भाव दोगूय दुस्मान.
आतां हांव पाद्यशार जाता आनी तुका दिसता की म्हाका मदत करची पूण हांव घेवंक तयार ना, हांव गोरवान बोल्लो तुजी गरज ना म्हाका. आतां कळना तुका हांव बाबुंडीचो. पूण तुका चुचरा तूं कितें करता आनी कोणाक दुसऱ्याक तुज्या फ्रेंडाक तयार करता. जो कोण म्हाका बरो आहा पळय तेका, तो तुजो फ्रेंडूय न्हू पूण म्हाका बरो आहा तो हांव सांगता तितलें तो म्हाका सांगता तितलें हांव आयकतां. तूं तेका तयार करून तूं तेका सांगता म्हजें नांव सांगनाका घे 10,000 दी तेका. तुवें दिलें म्हूण सांग, म्हाजें न्हू तुजें म्हूण सांग. तो तेजें म्हणलें की हांव रोखडेंच घेतलो. आनी थोडे पण आनी कितें आनी मागीर हांव अरे हे पयशे हुंयसान येता तुका कळ्ळें कितें करता तूं कशें येता. तेन्ना तो बसतलो मातशें जातलें उलयतलो बरी समजुणी तुका उरतलो तूं तर तेका दितलो तें Praise the Lord. जालें काबार काजराक सांगूंक वयता वय. आनी भावाच्या चेड्याचें काजार जाणटो जालो हरशांव पूण कितें करता सूट मारून मातसो उबो जाता जायना. चलोंक जायना म्हूण हॉटेल भायर काडून चलता कित्याक भाव आमचें काजार. भावाचो चेडो हिरो हांव कोण मॅनेजर. येजमान काजराचें कितें जाता कितें जाय कोल्ड ड्रिंक जाय आनी कितें जाय सांग म्हाका सांगा वाडटा खावपाक जाय सांग. एकामेका वडको नासले म्हण देवाच्या मोगान एकठांय केले आनी आतां एकामेकाचो मोग करूंक शिकले. समजलें. प्रेज द लॉर्ड. बरें म्हाका वेळ जाता हांव वयता मागीर दुसरे फावटी केन्ना येता हें चड कोन्न येयल्यार आनी कितें दिसान दुसरे फावटी येतलो हांव नको केन्ना येतलो तो. सो तुमचो मोग आहा जाल्यार आनी देवाचें आपोवणें म्हाका आहा जाल्यार हांव जरूर ह्या जाग्यार येतलो कित्याक ह्या जाग्याचो हांव मोग कोत्ता. हांव तुमचोय मोग कोत्ता. कितें बाबा तेंच तुमचें आपोवणें मोगान हांव स्विकार कोत्ता आनी हांव तुमचो मोग कोत्ता. आनी तुमचो मोग आनी म्हाजो मोग एकठांय आहा जाल्यार म्हाका देव ह्या जाग्यार सदां हाडटलो. कळ्ळें न्हू. हांव व्हडली व्हडवीक हांव व्हडलो शिकणार न्हू. हांव तुमी सांगा तुमी जाणा आसतलीं हांव कितलो शिकलो जाणा तूं. हांव इल्लें थोडें शिकोंक ना जें कोण शिकोंक ना तितलें हांव शिकलां. आनी तें कितें जाणा कळ्ळां. आं 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 ना आनी तें कशें येयलां आतां हें सगलें देवाचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. ताणें म्हाका मोगान बोल्ला आनी ताणेंच म्हाका ह्या सगल्या काडुकाचे पोदेलो सोडयला आनी म्हाका शिकयला गरिबांक बरी खबर दिवंक. ही खबर हितून ना ही खबर हितून आहा. दुसऱ्याक बरेंपण दिवपाक हितून आसूंक जाय. हितून आहा हितूंतल्यान भायर सरतलें हितून ना. हितून कितें शिकयता हितून कितें शिकयता हांव कितें शिकयता. हांव म्हणना तुमी दिवपी जायात घेवंक सोदिनाकात दिवंक शिकात. आनी तुमच्या आदारान हो जमो वाडयात आनी वाडटलो आनी चडटलो. देव बरें करूं. म्हाजी पळय कोण आहा ती रेडी तयार सामकी न्हेसोन बेसोन जाली भायर सरपाक रावता. टायम जालो न्हेसोन बेसोन सामकी काजराक वचपाक म्हाका सांगलें काजार आहा म्हणून न्हू टायर काजराक न्हेसोन. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. उबी रावया. कितें चुकलां जाल्यार तुमी बोगशिला म्हाका काय ना. आं बोगशिलो मरे हय चूक केली पळय तो सांगता बोगशिला हांवें चूक केल्या तुमी फटयता म्हाका. तेणें सारकें उलयलां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तर आमकां बोगशे जाता कोण देव. आमचें बोगसणें देव दिता. आमी सगलीं गुन्यांवकारां
आमी मनशां. आनी देवान सांगलां कोण सोदना. एकलो पासून सोदतो एकलोच जेजू तें देवाचें उतर. तें उतर आमी आपणायत जाल्यार आनी तें उतर आमी घेवन मुखार फुडें वचत जाल्यार आमी स्वत जाता. आमचींय पथकां ताणें बक्षिल्यांत आनी ताणें सांगलां तें उतर म्हजें जूं तुमचेर घेयात, म्हजें उतर तुमचें, म्हज्या लागीं शिकात. कितें शिकात? देवाचें उतर शिकात. तेन्ना तुमच्या जिवाक भलायकी वो बरेंपण वो समाधान मेळटलें. उतर शिकोवंक ना समाधान. हें बरयलेलें आसा माथेवाचो शिव वर्तमान 28 वोर 11 वोर 29 वोड 11 वोर 29 वोड. तर आमचे दोळे बंद करुया आनी देवान दिलेलें उतर सायबा आमकां नियाळ करूंक आनी हें समजूंक आमच्या जिवितान आमी वेव्हारान घालूंक तोच पवित्र आत्मो देवान आमकां दिल्लो आसा. तोच पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. हो आमचो भावार्थ आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आमकां दिला आनी ताणें आमकां भासायलां. तुमी दोगां जाणां एका मोनाची जावन कितेंय मागशात जाल्यार म्हजो देव तुमकां, म्हजो बाप तुमकां दितलो. तर बापा तुज्या पुता आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी जायतें उतर आयज भासाभास केलां. आमी येयलेली भाशेन पूण आमकां देवान दिलें आपल्याचे मोगाचे भाशेन. हो मोग घेवन आमकां वचोंक आनी तें आमी वेव्हारान घालूंक आतां आमकां तुजी कृपा. कृपा म्हळ्यार कितें? देवाची कृपा. जें कितें आमचे कडेन जावंक नासलें, जें कितें घडोवंक नासलें तें आयज देवाचें उतर आयकून आमच्या जिवितान घडलां म्हणून आमकां देवान दिलें म्हणून आमी आदीं फुडेंच तुका आर्गां दिता. हालेलुया 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 राबाशी रबा 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 रबा. हालेलुया. थँक यू जेजस. हालेलुया हालेलुया जेजस. थँक यू जेजस. प्रेज यू जेजस. हालेलुया.